भगीन कृष्णाचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सकळींची बिटवणी येजेजूच्या देवी काळजा आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी काम आनी कश्ट आमच्या पत्काच्या परीकपणा पसत आनी अल्तारीच्या भोव पवित्र सक्रामेंतान तुवें तुका कळनासतना बिटोवच्या समय स्थिरद्या बसत बगेवन तांकां मरयेच्या कथावीन काळजा मारिफात हांव तुका बिटयतां. प्रत्येक जावन मागण्याच्या अपोस्तलांच्या इरद्या बसत आनी पाप साहेबान ह्या म्हयन्यात दाखोवन दिले इरद्या बसत हेन सर हांव तुका बिटयतां. सर तुजे पसत येजेजूच्या भोव पवित्र काळजा येजेजूच्या देव काळजा तुजें रास येव आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या करण्याक लागून अशी सर पत्कान शिक्षा मापी जोडूंक हांव खुशी व्हरतां. सुमया जेजू तुज्या भोव देवी काळजाच्या ससायेन राख आमच्या भोव बगेवन पाप साहेबाक जा तूं ताका उसवाड गटाय आनी बुजावण. म्हजे देवा म्हजे साहेबा हांव तुज्या पांयांक पडटां हांव तुका अर्गां दितां अंतस्करणी नमस्कार करतां व्हड तुजो उपकार मानतां कित्याक तुवें म्हाका रचलें म्हूण नीज क्रिस्तांव केलें म्हूण आज पर्यंत सांबाळलें म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस ती साहेबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातांत दितां म्हजी चिंतना म्हजे शब्द म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पितां. तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पत्काच्या परीकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या क्रुसाच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पसत बक्षी म्हजी समेस पत्कां म्हजी पत्क्याची काकुळट कर. देवा पवित्र आत्म्या दी साहेबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पत्कान हांवें पडना जावच्याक तुजे पदे सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक म्हजी पत्क्याची काकुळट कर. म्हाका पत्क्याक बक्षी बवर्ताचें विधान सर्वेस्परा देवा तूं एकच देव आनी एका देवतेंत एक जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मो म्हूण हांव तीर सतमंतां. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पत्कां खातीर मेलो जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सतमंतां. ही सतां आनी कातोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सर सतां हांव सतमंतां आनी उसारतां कित्याक तूं सस्नीक सत आनी जाणवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्यांत तूं फटयनाय ह्या पटवण पडनाय ह्या बावर्तान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. बरवशाचें विधान सर्वेस्परा देवा तुज्या कृपेन सर म्हज्या पत्कांचें बक्षाणें आनी हे जिणये उपरांत सासणीक सूख जोडटली म्हूण हांव बरवसतां कित्याक तूं सर पदवेदार विस्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें तें बसयलां ह्या बरवशान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. मोगाचें विधान सर्वेस्परा देवा सरस्त प्रासड हांव तुजो मोग करतां आनी तुजे पसत म्हज्या पेल्यासो हांव मोग करतां कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो ह्या मोगान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. दुखीचें विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पत्कांची हांव दूख धरतां आनी ती खांटाळतां कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सरवस्तू प्रास चड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पातक करिना म्हूण आनी पत्काचे समय सुकयतली म्हूण तिर्निच्यो करतां. आमेन. म्हजी राणी आनी म्हजे माये हांव म्हाका सगळोच तुका दितां आनी म्हजें भक्तीपण तुजें तें दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पितां. म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजें तोंड म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवर नासतना देखून मोगाळी माये हांव तुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी आस्त आनी वस्त म्हणल्या परी. सुमयेच्या बुडव्यान मरयेक बरी खबर हाडली नमान मुरये गुरप्यान बुरले सुम तुजे संगता आसरे भितर तूं सदैव आसदीन पॉल जगुशीचें जिसू आपले सुमयेची साकर नमान मुरये गुरप्यान बुरले सुम तुजे संगता आसरे भितर तूं सदैव आसदीन पॉल जगुशीचें जिसू बगन मर्याद वचमे अम्मा पपियांका तीर्णात कर आता नेमच्या मरणाच्या वेळा. आमेन.
आणि देवाचो पूत मनीसलो आमच्या मध्येची येलो नामान मरी गुडपेन बरले सम तुझे संगत आश्रय भितर तू सदैव आणि सदैव पॉलजे कुशी चेंजीस बगल मरे देवाचे माया आम्हा पापी आमका तीर्णत कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन बगे ती देवाच्या मयाम पसो विनंती कर क्रिस्ताच्या पसाने आमच्या खातीर प्रार्थुया येसुमिया बडुयान बरी काबार दिल्ले वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनुष्य आपण घेतिल्ले आम्ही जाणा जाल्या त्याच्या कष्टाने कुसरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावाशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने बोध कोण आम्ही मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक दरबड्या मुझ्या रखण्या सर्गीन दैन म्हाका दिल्या तबेन मुझी मोदूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन सष्ण सविशेव दी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फंकोन दी समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन सत्मंतान देवाक सर्पदरा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक जो पवित्रत्म्योरी गर्भे संबलो ओंकार मर्यादान जन्मलो पांच पथकां ताणे कसले ताका कुर्सार जडलो तो मेलो आनी ताका नेकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो जिवान जालो सर्गार चडलो सर्पदेदार देवाच्या उजव्याक बसला तें तांव जिवेनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो सत्मंतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक भुंय सभेक भक्तांचो एकठार पथकांचे बक्षाणे कुडीचे जिवनपण ससनाचे जिवीत आमेन आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचा दिसपडतो ग्रास आमकां देणी आमचे सगळ्या बक्षितां आमच्या पथकां बगस आनी आमकां आतां पडत दिवं नाका आपूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये गुरपेन बदले सुम तुझे संगत आश्रय भितर तू सदैव मस्ती पॉल जगुसी चेंजीस बगल मरिये तो बच्चे में हम बापे आम खातिर नत कर आता ने आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन नमान मरिये गुरपेन बदले सुम तुझे संगत आश्रय भितर तू सदैव मस्ती पॉल जगुसी चेंजीस बगल मरिये तो बच्चे में हम बापे आम खातिर नत कर आता ने आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन नमान मरिये गुरपेन बदले सुम तुझे संगत आश्रय भितर तू सदैव मस्ती पॉल जगुसी चेंजीस बगल मरिये तो बच्चे में हम बापे आम खातिर नत कर आता ने आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक सादी तशात सदा सर्वदा आमेन आनंदाचे मिस्तेर पहिलो मिस्तेर समजीचो जीवन जाता दुसरो मिस्तेर समजीचो सर्गार सरता तिसरो मिस्तेर पवित्रत्म ओंकार मरियेचेर आनी आपोस्तलांचेर देंवता चवथो मिस्तेर ओंकार मरिये कुडी आत्म्या समेत सर्गार घेतात पांचवो मिस्तेर ओंकार मरियेक सर्गा संवसाराची राणी म्हूण कुरवार करतात आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमचे पथकां बगस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये गुरपेन बरले सुम तुझे संगत आश्रय भितर तू सदैव मस्ती पॉल जगुसी चेंजीस भगत मरिये देवाचे माया आम पापे आमकां तीर्णत कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन नमान मरिये गुरपेन बरले सुम तुझे संगत आश्रय भितर तू सदैव मस्ती पॉल जगुसी चेंजीस भगत मरिये देवाचे माया आम पापे आमकां तीर्णत कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन नमान मरिये गुरपेन बरले सुम तुझे संगत आश्रय भितर तू सदैव मस्ती पॉल जगुसी चेंजीस भगत मरिये देवाचे माया आम पापे आमकां तीर्णत कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन नमान मरिये गुरपेन बरले सुम तुझे संगत आश्रय भितर तू सदैव मस्ती पॉल जगुसी चेंजीस भगत मरिये देवाचे माया आम पापे आमकां तीर्णत कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन नमान मरिये गुरपेन बरले सुम तुझे संगत आश्रय भितर तू सदैव मस्ती पॉल जगुसी चेंजीस भगत मरिये देवाचे माया आम पापे आमकां तीर्णत कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन नमान मरिये गुरपेन बरले सुम तुझे संगत आश्रय भितर तू सदैव मस्ती पॉल जगुसी चेंजीस भगत मरिये देवाचे माया आम पापे आमकां तीर्णत कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन नमान मरिये गुरपेन बरले सुम तुझे संगत आश्रय भितर तू सदैव मस्ती पॉल जगुसी चेंजीस भगत मरिये देवाचे माया आम पापे आमकां तीर्णत कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन नमान मरिये गुरपेन बरले सुम तुझे संगत आश्रय भितर तू सदैव मस्ती पॉल जगुसी चेंजीस भगत मरिये देवाचे माया आम पापे आमकां तीर्णत कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन नमान मरिये गुरपेन बरले सुम तुझे संगत आश्रय भितर तू सदैव मस्ती पॉल जगुसी चेंजीस भगत मरिये देवाचे माया आम पापे आमकां तीर्णत कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. Naman Maria kutpen berle sum tuje sangata srem bitar tun sedev an sedim Paul jakusi changes बघा मरे देवाच्या माया आम्हा बाप्या खातीर उन्नत कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. main bapak ani putak ani pavitatmia साधी तशात आणि सदा आणि सर्वदा आमेन. ye muja Jesu amci patkam kam bakshi em kadacha ujantli am kanibar semesat mea serkan tuje kakultici ate kadaselyan sargawon pavai namarani kakultici maye namanamcha jiwa amratani berwasya tuka ami ulo martau ami pertisi wici balka ya dukacha kontasta askar uskar sodun ami tukarudan करताव तर तो आमचे शिकाये ते तुझे काकुटीचे डोळे आमचे वयर पडती आणि या परदेशा उपरांत तुझ्या कुशीचे सदैव फळ येसूक आमकां दाखय ये दयळी ये मोगाळी ये दुलोबी ओंकार मरिये बगेवन ती देवाचे माये आमपासो विनंती कर क्रिस्ताच्या बसाने आमच्या खातीर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. काळसन बापा तुझे समोर आयल्या अर्गा बलिदान भेटोंक जमल्या आमचेर तुवें वतल्या कुर्पे देण्या पासत महिमा तुजी गाता मोगाळम सो बापय तुका मी वाकणता अर्गा स्तुती गीता गावन वार्ता तुझ्या देण्या खातीर अर्गा आमी दिता जेजू संगी बलिदान भेटयता दिनवाशी काळजान बापा तुजे समोर आयल्या अर्गा बलिदान भेटोंक जमल्या आमचेर तुवें वतल्या कुर्पे देण्या पासत महिमा तुजी गाता. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. नव्यान असो 7वो दीस आज आमी आचरण करतना वार्षिक परबेक लक्षिल्यान आमी तयार जाता. ह्या संदर्भार नव्यानाच्या 7व्या दिसाच्या देवस्तुतेचो विशय जावन आसा उदारपणाचो शिगोणू कुटुंबाचो संतोसो आसत्या तोंडान दिता तो देवाक चड मोगाचो सांजूद उदारपणाक आदर्श ह्या विशीं आज आमी नियाळ करतले आनी पुंतळाच्या समेस्त दानी खातीर आज मागता. ह्या संदर्भार ह्या पुंतळाच्या दानी खातीर मागया आम्हा समेस्तां खातीर मागया आनी आयच्या दिसाची देवस्तुती चलोवन व्हरता मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे खातीर मागता. मनादी बाप पावल सिक्वेरा विगार बळकुंजे ह्या वर्सां बळकुंजे फिरगजेक ते विगार जावन आयल्यात. तांकां आमच्या वाराड्याक स्वागत म्हणटा आसतना ह्या पुंतळाकी तांकां पयले फावटी आमी स्वागत म्हणटा आनी हे मिसाचें बलिदान भेटयतना तांच्या खातीर विशेश करून मागया बरी भलायकी आनी तांचे मिसावांत जैत आनी तृप्ती फोसावून दी म्हूण आमी मागया. हे संदर्भार म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो अर्ग आनी ते सहा बसूत मीस आनी बऱ्या भलायकेक बसूत मीस भेटयता. फिलीप नेरी सेराव आनी कुटुंब IC कॉलनी मुंबय
गंठे पासून मीस भेटयतात प्रकाश मेल्विन मॉनिस आनी कुटाम मुडबिद्री इस्रायल ते पासून मीस भेटयतात डेझलिन फर्नांडीस मंगळूरू तशेंच अँथनी बर्बोसा मुंबय क्रिस्टीन डिसोजाच्या 80 वर्सांच्या 80th वर्सांच्या जल्मदिसाक उल्हास पटोवन अर्गामीस भेटयता मिरांदानी डिसोजा कुटाम दुबय तशेंच मिरांदानी डिसोजा कुटुंबाच्या तेसांवा खातीर अर्गामीस दितात क्रिस्टीन डिसोजा आनी कुटाम दुबय देवान आपण केल्ल्या उपकारांक अर्गामीस दितात मेलिटा फर्नांडीस डोडी डिलन डियोला डिसिल्वा कल्याणपूर ग्लेन जॉन डिसोजा जल्मादिसाचरण करच्या वक्ता डोरा डिसोजा मुदरंगाडी शोभा फर्नांडीस मुदरंगाडी प्रत्येक पासून मीस भेटयता राहुल जॅक सिक्वेर आनी त्या दरोडो प्रीत जॉयस मताया शिरवा देवादीन फेलिक्स मोरस देवादीन फादर फेलिक्स मोरसाच्या आत्म्यापासून मीस भेटयता मोंतू मोरस किरें हे सर्व बसोत मागया मातसो मेस्तां बसोत मागया जे कोणा मागता बसला सगळं आसकडून ताचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया बापाची आणि पुत्राची आणि पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस पॉ तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू मगळ बाबा पैडीनो मिसाचो संदेश हेतूळूस आमी आयकला देवाच्या उतारपणांत आमी वांटेली जाता आसतना आमच्या कुटुंबांत देवाच्या बेसावपाक आमी पात्र जाता उतारपणा विरोध जावन आसा अशीरपण म्हणटात अशीरपणांत कितले समस्या आमच्या कुटुंबांत जातात मागीर आमकां कळटा तिके उदारी जाल्लें जाल्यार कितले समस्या परिहार जाते देव आमच्या कुटुंबांत आसून आमकां बेसाबांनी भरतो आज हे सक्कड मतयेन दवरनो हांगासर सांजुदाच्या पांयां तळा आमी आयल्या तर आमी आमच्या कुटुंबाचे सांदे जावन उदारपणांत जिवंक उदारी देव आमकां सर्वांक आशिर्वादाने बरोवन दी म्हण मागोन हें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया आमची पातकां आमच्या मोती काडया प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत उदारी जायनातल्या वरवीं जायते समस्याक आमी कारण जाल्यार जावंक पुरो त्या देखून देव आमकां बक्षूं दी आनी उदारपणाचो तो शेगोडो आमकां दिवून दी म्हण आमी मागया सांगाता मागया हा भोव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांत चिंतूंक तोंडांत उसारूंक वायट आदारूंक आनी बरें सोडूंक हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भगवंत सदांच संवाद बरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो करूं सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळा बापा धर्मदूत सांजूद थाद्य बाबोरवीं तुका वळखून तुवें आमकां फावो केलें ताच्या मगणाच्या आधारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भवडतान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो अशें अख्ख्या प्रतिमेचेर तुजी पवी सभा वाडत बसोव आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. कोरिंगरां बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप
इतले मतींत वरा जो कोण थोड्यांस वमता तो थोड्यांस लुंता जो कोण दाराळ वमता तो दाराळ लुंता हर एकलो आपणे काळजान निर्णय केल्ले प्रकार दिवं रडोन म्हणलें बरी न्हय सुरसुरे करनी न्हय कित्याक हस्त्या तोंडान दितलो देवाक मोगासो तुमचे ते सगळी देणी उदंड मापान आसाशे करची देवाक तांक आसा अशें तुमकां सदांच गरजे पुरतें सगळें आसून हर एक बऱ्या कामाक दिवंकी तुमचे लागीं सडीत आसतलें पवित्र पुस्तकी बरयलेलें आसा उदार हातान ताणें दुर्बळ्यांक वांटलें ताचें दान दर ससनाक बाळटा वमतेल्यांक बी आनी खावप्याक उंडो मेळसो करता तो देव दाराळ मापान तुमचो बियाळोय सडयतलो आनी तुमच्यान दान धर्माचो फळ वाडयतलो तुमचें उदार मन आनिकी विस्तार करचे खातीर हर एक वाटेन तुमकां तो ग्रेस्त करतलो आनी तुमची काणीक आमचे वरवीं साबार जाणांक मेळटस देवाक ती अर्गां दिवंक पावतली असले माया मोगाचे सेवे वरवीं देवाच्या लोकांच्या गरजांक पावलेले बरी जातले मात्र न्हय जायत्या लोकांतावन देवाक अर्गस्तुती मेळलेले बरी जातलें हे माया मोगाचे सेवे वरवीं तुमच्या भावार्थाची तुमी रुजवात दितात म्हणजे क्रिस्ताची सुवार्ता तुमी मानतात तशें पाळटात म्हूण आनी तुमचे लागीं कितें आसा ते तांकांय आनी हेरांकी उदारपणी तुमी वांटून दितात म्हूण समजून तो लोक देवाक अर्गां दितलो देवान तुमचे वयर आपली अपार देणी ओतल्यान देखून तुमचे थंय मायपासाच्या उमाळ्यान बरोवन तुमचे खातीर तो लोक मागतलो वर्णूंक नजो जाल्ल्या ह्या देण्या खातीर देवाक जावं अर्गां देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार उदार हातान दुर्बळ्यांक दिता तो बागी उदार हातान दुर्बळ्यांक दिता तो बागी सर्वेस्पराक भियोन चलता तो ताच्या आज्ञातय उल्हास भोगता तो मनीस बागी ताची संत संवसारांत बळवून जातली नितीवंताची पिळगी सुभामपणी बाळटली उदार हातान दुर्बळ्यांक दिता तो ताचे घर दोन दिव्यांनी परतेले ताचे नितीवंतपण ससनांक सुपळ जातले आपूण मनीस अंतरांत एक उजवाड कसो तो मोवाळ दयाळ आनी सुगुणी उदार हातान दुर्बळ्यांक दिता तो भागी उदार हातान दुर्बळ्यांक दिता तो भागी Alleluia, 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 Alleluia. एकामेकाच्या मोगान तुमी ती रावा अशें देवा थंय तुमी एकामेका भाऊ भयणी म्हूण
दाखून दितेल्या Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसू तुमच्या येशुवे आसू सामते प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येशुम्या. तुमच्यो भक्तीच्यो कोडण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारीन अशें सत्राय घेया. ना जाल्यार तुमच्या सर्गीच्या बापा लागसो कसलोसो प्रतिफळ तुमकां लाभसो ना. देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वाजयनाका. खपाटी सिनोगोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरांत हांव शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळसो मेळोन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुटान जावं आनी गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचे उतर वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाळ बाबा भयणीनो, आयचो विशय उदारपणाचो शेगूण कुटुंबाचो संतोश. बोवा पुरबेचो विशय आनी आमकां सगळ्यांक उदारपणान जिवंक आमकां आशा आसा. सांगात आस उदारपणान जियेत आसतना मस्तो आडकळी आमकां आसतात. अशी चिंताप कुटुंबांत पाड करता म्हळ्यार आमी जाणाव. त्या देखून उदारी देव आमच्या मतीक उजवाड दिवं दी. अशें आमी उदारी जावन जियोवच्याक हें मागणें आज आमचें जावं दी. एक गणित ह्या काल्पनीक गणित म्हणटात. परगांवांत कृशी आसले एका जाग्यार जालें गणित. दोग बाबाव आसले, एकलो काजार एकलो आंकवार. ते इंगड रावतले. तांकां गादे आसले. गादे जाल्यार भात जाता. भात जाल्या उपरांत भात सकड आमी एक तुपें करता पाड जायनातले बरी. आनी एक फावटी तो काजारी बाबू आपल्या आंकवारी बाबा भशेन चिंता आनी म्हणटा म्हळ्यार तो एकलोच आसा, तो कोणूच ना. म्हाका जाल्यार म्हजी बायल भुरगीं अशें आसात, म्हाका कांय समस्या नात. पिडा पडले जाल्यार म्हाका पळोवचें ताका कोण आसात. त्या देखून रातीक तो ताच्या तुप्यांतलें इल्लें भात ताका कळनातले बरी वचोन ताच्या तुप्याक घालता कुमोग जावंक. हें सदांच तो करपी येत आसता. तिसऱ्या कुशीक तो आंकवारी भाव म्हणटा चिंता अळे म्हजो काजारी भाव ताका कितलो खर्च आसा. बायल भुरगीं थोड्यो पिडा जाता आसतना कितलो खर्च. त्या देखून ताका कुमोग जावंक हांव इल्लें म्हज्यांतलें भात ताका घालता. अशें तोय सदां बाबाक कळनातलें बरी ताच्या तुप्यांतलें भात बाबाच्या तुप्याक घालतात. अशें सदां अशें जाती येत आसा. दोगांकी कळीत ना आनी हांच्या तुप्यांत भात उणें जायना. हांकां अजाप जाता कित्याक भात उणें जायना. कितल्या त्या भातान हांव भात घालता जाल्यार भात उणें जायना. अशें एक फावटी कितें अचानक म्हणलें बरी दोगी भाव एक फावटी सांगाता डॅश जातात म्हणटात पळय तशें तांकां गुर्तू ना काळोखाक. ह्या वेळार सत गजाल तांकां कळ्ळी जाता आनी बाबा एकामेकाक कितलें चिंतात, कितलें उदारपण तांचें थंय आसा म्हूण तांकां कळ्ळी जाता. उपरांत हें गणीत तांच्या फिरगजेंत विस्तारता आनी ह्या वेळार एक नवी इगर्ज बांदूंक ते आलोचन करते येत आसले. जायते जागे ताणें पळयले. उपरांत हें गणीत आयकल्या उपरांत तो सभिकार म्हणलो म्हळ्यार खंयसर देव उदारपणान जिवंक मनशाक उमो करता, देव थंयसर हजर जाता आनी तसल्या जाग्यार आमी इगर्ज बांदली जाय. वय तशें म्हणटाना तांकां जालें जोगतो जागो खंय पळय हे बाबा दोग जाण सांगाता मेळ्ळे थंयसर इगर्ज बांदूंक जाय. अशें
थंयसर इगर्ज जाली. म्हाका बाबा पडिनो कल्या परब्याचे चिंताप पळया हे दोगा बाबांचे उधारपणाचे चिंताप अशीर चिंताप न्ही. आनी असलें उधारपणाच्या त्या चिंतपांत जाल्लें घडीत थंयसर ते देवाच्या प्रेरणान जाल्लें त्या देखून देव थंयसर हजर आसा. आनी असल्या जाग्यार देवाक भजन करूंक आराधना करूंक देव टेंपल ताणें बांदलें. तशें म्हळ्यार देव आनी मनीस सांगाता उदारपणान जिवोवचो जागो जालो देवाचें घर. हें घडीत खंडी जावन आमकां इल्लें प्रेरण दितलें म्हणून हांव चिंतां. वांजेलांत उदारपणाचें व्हडलें घडीत खंयचें म्हणून आमी विचारल्यार सांजुवान बरयलो आंजेल अध्याय 3 वळू 16 आमी जाणाव निंगी. देवान संवसार असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें संवसारी धाडलो. एकच पूत मोगाचो ताकाच ताणें ह्या संवसाराक धाडलो. पुताचो मोग ना म्हूण न्हय, पुताचो मोग आसा, पूण ताच्या चड मोग मनशाक आसो. फातके मनशाक सुटका दिवच्याक, सोडवण दिवच्याक, बचाव करच्याक आपल्या एकल्याच पुताक ताणें धाडलो. कसलो त्याग देवा बापाचो पळया. आनी हें जावन आसा देवाचें उदारपणाचें घडीत पवित्र पुस्तकांत आमकां पळोवंक मेळचें. आनी अशें देवाचें काळीज जावन आसा. उदारी म्हळें आमकां हांगासर समजता. देव उदार सोडवणो देवान ताच्या उदारपणान आमकां दिवचें एक वर्तें देणें. जेसून आमकां देवाचें उदारपण परगट केलां. आमचो सर्गीचो बाप आमचो समेस्तांचो मोग करता, मागलेलें आमकां दिता, आमकां तो बक्षिता. सूर्य बऱ्यांचेरी खोट्यांचेरी, पावस बऱ्यांचेरी खोट्यांचेरी तो वता. आमकां पवित्रोत्म ताणें दिला. अशें बाप पुताची कृपा आमकां लाभशें करता. हें जावन आसा बापाचें उदारपण. अब्रामा विशयान आमी जाणाव. अब्रामा विशयांत आमी चिंता आसतना थंयसर एक घडीत अशें आसा. अब्राम न्हय, मोइसे गणन पुस्तकांत अध्याय 11 थंयसर एक घडीत अशें आसा. मोइसेक देवान इस्रायल प्रजेक इजिप्त गांवांत बसयल्या गांवाक हाडची जबाबदारी दिल्ली. आनी बसयल्या गांवाक येता आसतना मरुभुमींत येतात. ह्या वेळार ह्या लोकांक सांबाळूंक मोइसेक कश्ट जाता. आनी मोइसे देवाक उलो मारता, देवा अळे म्हाका आमकां सांबाळूंक म्हाका जायना. ते म्हाका आयकनात आनी कितली टिका ते दितात. त्या देखून कितें म्हणी कर म्हणून देव म्हणटा तर बाबे 70 जाणांक तूं 20 मलगड्यांक तांकां हांगासर आपूण हाड. तुजो आत्मो इल्लोसो तांकां हांव दिता. अशें तेंय पवित्र आत्म्यान भरतले आनी तुजी जबाबदारी ते करतले. अशें बाबे 70 जाणांक मोइसे मुखेल्यांक विंचता आनी तांकां थंयसर आपूण हाडटा. आनी तांकां देवू तसो आत्मो दिता. आनी तातूंत 2 जाण ते थंयसर भायर येवनातले, थंमान ते आसले. ते जावन आसात येदाद आनी मेदाद म्हूण. ते भायर येवनात थंबांत आसले. तांकांय देव आत्मो पवित्र आत्मो दिता आनी तेय प्रवाद करतात. हें पळोवन जोशुआ मोइसेक म्हणटा हळे थंयसर 2 जाण आसात. ते थंबांत आसले, भायर येवनात. तांकां पवित्र आत्मो मेळ्ळा म्हणून ते सांगतात. आनी ह्या वेळार मोइसेचें उदारपण आमकां हांगासर दिसता. मोइसे म्हणटा सर्वेस परसो सगळो लोक प्रभाती जाल्लो जाल्यार आनी सर्वेस परान तांकां सगळ्यांक आपलो आत्मो दिल्लो जाल्यार कितलें बरें जातें. मोइसेचें उदारपण जोशुआचें अशीरपण म्हणटात. जोशुआ एका तरान मोसरान भरता. अळे ते थंबातावन भायर येनातले तांकांय आत्मो मेळ्ळा आनी ते प्रवाद करतात. ते सोमांगी तशें करूंक नजो तांणी. आनी ह्या वेळार तो आत्मो देवान बरें करूंक दिल्लो. देवाचें उदारपण आमचें तें आयिल्ल्या वेळार आमी उदार जावंक जाय. आमचें चिंताप उदारी आसा जंय अशीर न्ही म्हणून मोइसे जोशुआक सांगता. देवाच्या उदारपणान देवान आमकां कितलें दिलां पळया.
एक गडीभर आमी नियाळ केल्यार आमकां कळटा देवान आमकां जीव दिला न्ही जीव दितना जिवीत ही आमकां दिलां देवान आमकां कुटाम दिलां आमचे आवय बापूय ताचे उपरांत कुटुंबाचे सांदे आमकां सांबाळूंक देवान आमकां वर्तेन तेणें जावन बोबार्थ दिला आवय बापूय सेस सांबार शिकाप वावर बेस संबंध इश्ट इतल्या पुरबायची प्रकृती विविध देणी ही लिस्ट लंब आसा हें सकट देवाचें उदारपणू आमचें तें देवान दाखयिल्लो असो गुर्तू जावन आसा म्हाका बाबा पडिनो आमच्या कुटुंबांत उदारपण आसल्या वेळार कुटुंबाचो संतोच विशेष जाता म्हणलो विशय आमी आज नियाळ करता आसतना देवाचें उदारपणू आमच्या कुटुंबांत आमी जियेतावंगी जर तर देवाचें उदारपण आमच्या कुटुंबांत जियेल्लें जाल्यार कुटुंबांत तो संतोष आसतो न्ही सक्कड आमच्या कुटुंबांत कोरो संतोष आसा गी म्हळें आमकां सगळ्यांक कळीत आसा न्ही कंडी सावन तो संतोष आमकां ना म्हणलें आमकां भोगता मस्त फुडें संतोष सोदून आमी दुसऱ्या जाग्याक यात्रेक पळय ह्या खंय गांव पळोवंक आमी वेता कित्याक आमच्या कुटुंबांत खरो संतोष ना कित्याक आमी देवा बरी उदारी आमी जावंक ना त्या देखून आज आमच्या कुटुंबांत उदारी जावंक आमी प्रयत्न करया कितें आमी करयेत उदारपणू आसा कुटुंबांत बोगसूंचें बोगसणें कित्याक कुटुंबांत जायत्यो संगती थोड्यो पटी सोडून जातात आनी त्या देखून म्हाका आमी बोगसूंक जाय कशें बोगसूंक जाय पेद्रू जेजो लोगे म्हणटा सोम्या आमी 7 पावटी बोगसिल्यार पुरो गी उपरांत बोगसूंक जायना कित्याक बोगसिचें आमी जेजो म्हणटा ताचें उदारपण पळया 7 पावटी न्ही बगार 70 पावटी आमी बोगसूंक जाय म्हळ्यार लेखनांतले पावटी आमी बोगशी जाय आमचो बाब आनी भयण लेखनांतले बरी ती आमकां सामाशे गलती जाल्यार आमी तशेंच लेखनांतले बरी तांकां बोगसूंक आसा कित्याक हांवें म्हजे वरवीं बोगसूंचें न्ही हांवें देवाच्या बोळान हांवें बोगसूंचें त्या देखून बोगसूंचें कुटुंबांत भोव गरजेचें कुटुंबांत हांवें वांटून घेवचें जावन आसा पळय कुटुंबाचो वडील तो काम करून गोळटा ते गोळ्ळे पयशे ताचे मात्र गी ते कुटुंबाचे न्ही त्या देखून कुटुंबांत ताणें वांटून घेवंक आसा एक स्त्री एक आवय कुटुंबांत सगळो दीस आनी रात थंयसर काम करता कुटुंबाक जेवण तयार करता म्हणजे त्या तिणें म्हणयत गी जेवण हांवें तयार केल्लें हांवें एकल्यान जेवचें म्हणून ना ती वांटून घेता न्ही कुटुंबांत वांटून घेवचो स्पिरीट भोव मुख्य कित्याक कुटुंबांत काम करनातलीं आसात जावं पुरो भुरगीं आसात ह्या उतर प्रायक पावलीं पिडेस्त आसात तांकां कोणें सांबाळचें त्या देखून थांक आसलीं कितें करता थांक नातल्यांक कुटुंबांत तीं वांटून घेतात त्या देखून वांटून घेवचो स्पिरीट आमकां भोव गरजेचो पवित्र पुस्तकांत विधवेची खाणीक जेजूक मेसवाली पळया जेजू म्हणटा तिणें चड आसलें दिवंक ना बागार संपूर्ण आसलें दिलें तसलें आमचें जायचें म्हूण न्हय पूण वांटून घेवचो स्पिरीट आमकां कुटुंबांत संतोश येशें करता आमच्या कुटुंबांत सेवा उदारपणाची सेवा आमी दिवंक आसा आवय बापायन ल्हानच्या ल्हान भुरग्यांनी तांच्या उतर प्रायक पावुल्ल्या आवय बापायंक पिडेस्तांक थंयसर भरपूर सेवा दिवंक आसा सेवा केदळा उणी जाता तेदळा स्वार्थ सडटा आमच्या मलगड्यांक थोडी बटी आमकां आमच्या घरांत सेवा दिवंक आमकां जायना वेळ ना कित्याक आमचें उदारपण ना थंयसर तांणी कुटुंबा खातीर कितले कश्ट बावून तांणी काडल्ली ती उडास आमी दवरलें जाल्यार भविश्यात तांकां आमी बरी सेवा दिता आसल्या तो उडास आमकां ना त्या देखून तांची सेवा आमी करूंक शकना उदार सेवेंत आमी उदारपण आमी दाखोवंक आसा आमचें चिंताप उदार आसूंक आसा चिंताप जर तर अशीर आसा जाल्यार आमच्या कुटुंबाची न्ही अशीरपणान भरता केदळ अशीरपणान भोगता की थंयसर नाना तरांचे समस्या येतात त्या देखून धनात्मक चिंताप म्हणटात पॉजिटीव थिंकींग उदारपणाक साक्ष जाल्लें उदारपणाचें चिंताप आमकां भोव गरजेचें आनी त्या देखून पयल्या विशयांत बरें चिंतचें बरें उलोवचें तशेंच आमी बरोबर सदो बरोवची येवचें हें चिंताप आमकां भोव गरजेचें उदारपणाचें चिंताप अशीरपणाचें चिंताप ऋणात्मक म्हणटात कोडी काडच्यो कुटुंबांत आसल्यांक ल्हान करचें तांच्या वाडावळीक म्हारग जावचें बरें करचें हें सकड अशीर चिंताप थंयसर कुटुंबाचो संतोश आमकां दिना बगार कुटुंब आमचें पाड जायशें करता आनी त्या देखून आमी कुटुंबांत उदारी आमी जावंक आसा
जेजू आमकां एक आपुरबायची ती एक सवन आसा जेजून आमकां कितलें उदारपण दिलां ताणें कुर्साचेर पळय उमकाडला अशें हात ताणें दवरल्यात न्ही कितलें जेजूक हात पाटी करूंक जाता तितलें ताणें केलां म्हूण एकलो म्हणटा हाच्या की चड ताका जायना कुर्साचेर तो मेला संपूर्ण तरान उदारी तो जाला मनशा कुळा पासून पळोवशे आमच्या कुटुंबांत आमी जावं पुरो आमच्या मोगांत जावं पुरो आमच्या त्यागी सॅक्रिफिसांत जावं दी आमच्या सेवेंत आमी कितलें आमकां उदारी जावंक आसा तितलें आमी करूंक आसा म्हणून जेजू आसा आमकां सांगता तर बघाळ बाबा भयणीनो आज आमी हांगासर आमच्या भोगता पात्रोन सांजुदाक मान करूंक येता आसतना सांजूद जेजूचो 12 आपोस्तलाचो एक आपुरबायचो शीस जेजूचो तो संपूर्ण ताणें मोग केलो उदारपण दाखयलें जेजूची सुवार्ता ताणें प्रसार केली आनी ताचो आमी उडास काडन आज ताच्या पांयां आमी आयल्या आमच्या कुटुंबाचें ताचें बेसांव आमी मागया आमच्या कुटुंबां उदारपणांत बरोवलीं जावं दी आमच्या कुटुंबांत खरो संतोश थंयसर आसूं दी देव उदारपणाचो बोळ आमच्या कुटुंबांत सदांच आसूं दी आमकां उदारपणान जिवंक आमकां कुमोग करून दी म्हणून आज ह्या मिसा वेळार आमी मागया काणिको घेऊन आमी आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणास करतो बापा स्वीकार कर ये बापा काणिको घेऊन आमी आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो गुर्तो बापा स्वीकार कर ये बापा म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात बलिदान आपल्या मानकांनी नेहमी आमच्या नक्या पवित्रतेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्परा भगिमूत धर्मदुतां सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान भरोवन ताची सोडवण परगटूंक संतोषान आपलो जीव खर्चिलो आनी रगत वारयलें तीच सोडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयताबू त्या आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बोळ दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रायेची कोणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गेंची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांच्या बुन्यादीचेर थीर आनी घट बांदून दवरल्याय देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करताव आनी सर्गेंच्या दळबरा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायताव दळबारांचो सर्वेश्वर तूं सगळ्यांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान ओ सगळी तुका जय ओ सगळी तुका जय सर्वेश्वराचे नावी येता
जय बापा कोरस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी त्याने उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोबेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासोतू समर्पोवची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकाचे बक्षाणे मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें वारावतलें हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थ तसो गोठू परगटू या जेसू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही प्रगटा तुझ्या सोम्या जेसू आम्ही बापा जेदूच्या मरणाचो आनी पुनाची बंदपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताबो आनी हो जिवीत असो बुंडो आनी ही सोडवणेची खाल्स तुका आमी समर्पिताबो तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसताबो आनी जेदूची कूड आनी रगत सवतेल्या आमा समेस्ताक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणो आमी नम्रतायेन मागताबो सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारा विस्तारलेली तुजे पुवी सभेस उडास करी फ्रांसीस आमच्या बापा साहेब पीटर पोल आमची गुडी बापा आनी सगळी सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय सर्वेश्वरान पुनर्जीवन वर्सो भरसर मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळेक मुख हामल पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण मागता पळय आमकां आमरी देवाच्या माये सांगाती बागेन जुजे तिच्या पोती सांगाती बागेवन धम तुका सांगाती बागेवन ज्योतात देव सांगाती आनी सगळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी ताजे सांगाता तुजी महिमा गांव आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेदो सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदुबेदार बापाक सर्व बंधनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून जेदून शिकयले मागणे आमी सांगता मागया आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे रास आमकां येवं तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दिव आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उधार कापुळतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकातांतलीं वाटय
कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या आपोस्तलांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक वटांत सांबाळ. तुमची येताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसूं. माय मोगसो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयिल्ले आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खबरना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळ. मगळ बाबणीनो आतां पवित्र कुंगार सेवसो वेळ पवित्र कुंगार ह्या पुंतळार फकत जिबेर आमी मात सेवसो आतार न्ही जिबेर मात. आमचे आत्मे ताणेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सिंच्या कळसा वडात वेगान राखून आसा. आमचे आत्मे ताणेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सिंच्या कळसांत वडात वेगान राखून आसा. मुजेशी येता तो केदीस बुकेल सोना म्हाका सत्मानता तो केदीस तानेम सोना. जेजू तुज्या पुत्रा प्रकार जीवच्या काशेताय आमचे आत्मे ताणेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सिंच्या कळसां वडात वेगान राखून आसा. काळजान दयल्या सोम्या जेजूक आमी अर्गां दिवया. आमच्या मोगान बरो आमच्या काळजान दोयल आमच्या काळजान राव सोम्या. तुज्या उदारपणाच्या देण्यान तूं आमचे भितर आयलाय आमचे सवे रावताय. पुंग्याक तूं आमकां सगळें दिताय सोम्या. जें कितें पुंग्यांक आमकां मेळ्ळां तेंच पुंग्याक आमी दिवंक आमकां दार दी. उदारपणाचे मनीस जावंक आनी उदारपणान जिवंक आनी उदारपणाची बेसांवां जोडूंक आमकां फोव कर म्हूण मागता हांव. तुवें केल्ले सर्व बरेपणा तुका अर्गां दिता हांव सोम्या. अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. उगलाप तुका सोम्या जेजू. उगलाप तुका सोम्या स्तुती तुका सोम्या जेजू. स्तुती तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या सर्वायतांतले विघ्नांतल्या वारांतले निवारलेल्याक अर्गां तुका सोम्या बरी आत्म्याची बरी भलायकी फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या सदपायांतल्या मरणारी पिड्यांतल्या आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू. कालच्या रातीची बरी न्हीद फोव केल्ल्या खातीर
अर्गां तुका सुम्या आयसू दीस पळोवचे बाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या हेजे दिसा ह्या पुंतळाक येवन तशेंच ह्या माध्यमुखांतर नोव्हेंबराच्या 7व्या दिसाचें मिसाचें बलिदान भेटोवंक फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या तुज्या उतरा वरवीं आमची काळजां मनांत दोशीक केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या पवित्र जेवणान म्हज्या आत्म्याचें पोशण जाल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या निरंतर तुजी उदारपणाची बेसांवां आमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या विविध मनशां मुखार उदारपणाची कुमक आमकां सदांच लाभलेल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या तुवें केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर अर्गां तुका सुम्या उपकारी काळजान दिनवाशी मनान सुम्या कर्गां दिव्या देण्या पासत ताच्या मोगा पासत पुरत्या उपकार तसो बावड्या प्रार्थूया. भोवमोगाळा बापा बगे बंतू जूद ताद्यवच्या जैत्य बंतू मरणा पासोत ह्या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला हातूंत घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमे बंतू कुडी रक्ता बोरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी ताच्या भाशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बशया मगाचे भाव भयणीनो सांजुदाच्या पुंतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. नव्यान असो 7वो दीस आज आचरण करूंक तुमी हांगासर आयल्यात. तशेंच माध्यम मुखांतर हे नव्यान करून देवाची कृपा तुमी मागतात. तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पळयतां. सांजुतात देव तुमची मागणी सोम्य मुखार उबारून दी आनी तुमकां आपल्या बेसांवांनी बरोवन दी म्हण आमचे मागणे तुमचे खातीर जावन आसा. मगाच्या भाव भयणीनो आयच्या दिसाची देवस्तुती चलून व्हेल्ल्या सांजूद वाड्याकारांक अभिनंदन. तशेंच मिसाचें बलिदान भेटोवन आमच्या खातीर सगळेच देवाची विस्तार आशिर्वादां मागून घेवंक आमकां कुमक करच्या बाप पावल सिक्वेरा विगार बुळकुंजे तुमचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमच्या सगळे मिसां वावराचेर आमी मागता. बरें संगीत दिल्ल्या भाव विल्यम तुका देव बरें करूं. तांकां सांगात दिल्ल्या तुमकांय देव बरें करूं. तशेंच हेच्या दिसा जेवण आमकां आसा करूं कुमक केल्ल्या ल्हान फुलवाड्याकारांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आयच्या दिसा जेवणाक तांत्यां स्पॉन्सर जावन दिल्यांत डॉल्फी मिरांद आनी कुटुंब मदर तेरेसा वाडो तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आसा जाल्यार मुखार येवन मनाची वास स्विकार करची. मुखाच्या भाव भयणीनो फाल्यां नोवेनाचो 8वो दीस. फाल्यां आमी नियाळसो विशयी कुटुंबांतलें भावार्थी जिवीत देव आपोवण्याक प्रेरण पिकावळे तेस्त आसा वावराडी थोडेस देवाच्या शेतांत वावराडी धाडच्या मागा ह्या विशीं आमी नियाळतल्या आनी सर्व धर्मिकां खातीर याजकां खातीर देव आपोवण्या खातीर आमी फाल्यां दिसा मागतल्या. आनी फाल्यांची देवस्तुती चलून व्हरतात मनादी बाप रिचर्ड डिसोजा वस्ती याजक सुरतकल फिरगेज. व्हडा संख्यान ह्या नोवेनाच्या 8व्या दिसा वांटेली जावंक सुमयेची बेसांवां जोडूंक तुमकां आपोवणें दिता. ताचो वयलो दीस 27 तारीख नोवेनाचो 9वो दीस शुक्रार. त्या दिसा सांजेर सकाळीं मिसां आसचें नात. सांजेर 6 वरार पक्षगिरे पेंडेंत सांजुदाच्या इमाजीचें आशिर्वचन. ताच्या उपरांत चेरेलोसो जैत पुरसांव. पुरसांव उपरांत हांगासर सांजेचें मिसाचें बलिदान. उपरांत मुटवे नोवेन आनी आराधन. उपरांत भक्तिकांक जेवण. ह्या सगळ्या सांजेच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. 28 तारीख शेनवार ह्या पुंतळाच्या परबेचो दीस. त्या दिसा सकाळीं 7:30 वरार फेस्ताचे सादें मीस.
आनी 10 वरार फेस्ताचे संभ्रमी मीस आमच्या गोळी बापां जावन 9:30 वरां गोळी बापांक गिटी लागीं स्वागत 9:15 वरार मुर्दमाची वाती वांटप 10 वरार फेस्ताचे संभ्रमीक मिसाचें बलिदान ह्या सर्व फेस्ताच्या कार्यांक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. व्हडा संख्येन पुंतळार ह्या सुमयेची भरपूर बेसांवां जोडा म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. ह्या वर्सा फेस्ताचो संदेश सुमये जेजूच्या सळावळीन शेगुणाची कुटुंबां बांदया. सांज उता दिव कुटुंबाचो शेरोती म्हणले विशीं आमी नियाळटा आनी ही परब आमी संभ्रमता. ह्या परबे समयार परबेच्या मिसाक कोणा मिसां दिवंक आसात तुर्तान तुमी ऑफिसान दिवची. नव्यानाच्या दिसांनी मिसां दिवंक आसात तर तुमी ऑफिसान दिवची. फेस्ता संदर्भार तुमकां मुद्दम रावंक जाय तर गळाय करिनासतना वेळार तुमी ऑफिसान दिवंक उलो दिता. तशेंच फेस्ता संदर्भार पिर्जेंत रावन सहकार दिवंक उलो दिता. फेस्ता संदर्भार जायतो खर्च आसा व्हडली फुलाची पाकळी दिवन सहकार दिया म्हूण विनंती करता. फुलांक बँडाक डेकोरेशनाक लायट्स सावंड्स जेवण इत्यादी सगळें आसा. जायती मांडावळ आसा आनी हाका जायतो खर्च आसा. फुलनी फुलाची पाकळी दिवन सहकार दिया. उदार जाल्ल्यांत देव आमचे ती उदार जाता आनी आमकां बेसांवांनी भरता. आसत्या तोंडान दिता देवाक चड मोग आसो देखून व्हडा मोगान आनी अभिमानान ह्या पुंतळाक कुमो करूंक तुमचे लागीं हांव विनंती करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं ह्या पुंतळाची परब आचरण करूंक आमकां साध्य जाता. सर्वेस्परा देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वादां सांजुदा मुखांत वतल्यांत तसो उपकारीपण जावन कायली कुमो करून आमकां आदार दिसय म्हूण विनंती करता. हांगासर 29 तारीखे 29 आयतारा सांजे 6:30 वरार बलीच्या परका पंगडाचो तिलिकेत दबळ्ळी देवदास कापी कडेन बरो निर्देशीत केल्लो ह्या वर्साचो फामाद तुळू नाटक उदार दिता थंड म्हणून खेळोन दाखयतले. ह्याय कार्याक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. मोगाच्या भाव भयणीनो आमचे लागीं स्टॉल आसा स्टॉला भेट दिया. 300 रुपयांचेर केल्ले मीठ तेल उदक कोंता मेथीन्यो रेलिक्यो कुरीस इमाजी इत्यादी सर्व आसात. ह्यो सगळ्यात आमकां आमच्या आत्मी झुजा विरोध आनी जय जोडूंक आदार दितात. त्यो भक्ती वस्तू वापरूंक आनी असो बरेपण जोडूंक उलो दिता. दैवी वखदां गांठी दुखी गॅस्टे पिडे भुरगे पिडे संबंदी वखदां तेला ऑफिसान मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडा. केमराल आरोग्य केंद्रांत हांवन सरकारी आस्पत्रेंत हांवन डॉक्टर आनी सिबंद वर्ग फाटल्या 9 दिसांत हांवनी आमच्या संगाता आसात मिनी हॉलांत आनी आमच्या कुडीचे तपासणी करतात. पडकाणी ताप तकली पडापड शेल कोंकळी तशेंच गांठी दुखी तशेंच मायग्रेन स्पॉन्डिलायटीस इत्यादी कसलीय पिडा आसात जाल्यार ती थंयसर वखद दितात. ह्या संदर्भात तांचो तुमी फायदो जोडचो आनी तुमच्या कुडीची तपासणी करून भलायकी जोडची. BP शुगरय टेस्ट करतात आनी मुखांतर तुमच्या कुडीच्या तपासणेची तुमी भलायकेची तपासणी करूंक ती आधार दितात. केमराल आरोग्य ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ನೀಡುವಂಥ ಸೇವೆಗೆ ನಾವು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಸಂತ ಜೂದರ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ನಿರಂತರ ನಿಮಗೆ ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. मगदमे निಮಗೆ धन्यवादಗಳು. मगाच्या बाबडीनो आता आम्ही नव्याना गायती जावया, नव्यानाचे गीत गावया आणि नव्यानाक तयार जावया. पात्रोन सांजता देवा आमची पासत विनंती कर. पात्रोन सांजता देवा आमचे पासत विनंती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनंती कर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बाबनीनो सर्गी समसमोकाळ बाप आमचे मागणे ऐकता. बघी मोजूता देव सरकार जेजूच्या जीवनपणाच्या महिमेत असून आमचे पासत विनंती करता. सांजुता देव एरसांत भक्त प्रत्येक जण मरी आमची सरकीची माय आमच्या मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आम्ही सांगता मागे. सुमिया जेजू क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थानी देवाच्या करण्यास सोड पाव. तुका आम्ही आमचे हे मागणे भेटयता. तुका निधर्म रुजूता देवाक असलेल्या प्रत्येक इष्टाक दिसा आम्ही उडास करता. बघे म्हणतात देवाच्या मोवाळ मागाक आमचे मागणे आम्ही मेळयता.
ही जेजू मुर्शाच्या कुटुंबातही तुवें दाखोवच्या परबीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा आपण निरंतर लाभ लाभता आनी समेस मनीस देवा मनवतात जेजू आमच्या बाबा उदेशी तूं आतां खरोच आमच्या मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे तें देवा सोने पेल्या सुकोर मोग वाडय आतां आमी बगे वजूता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी बादू बारच्यो गोरजो आनी यात्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलो म्हूण आमी बरवसता ही जेजूच्या पवित्र उदार काळजा सरमची पाती नेहमी तुजे दवरता तुका सांग महिमा मान आनी उगडाप सदां सर्वदा आमेन सांजुता देवा लागीं मागणे सांगाता मागया ह्या संवसारी जेजू सोसयलो आनी धर्म दवरून आसलेल्या बागे वजूतात देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमची सेवे मेळ जेजू सोडून समोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणीची स्वार्थ तुवें पयस आसल्या लोकांक गाजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टगतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीस कर अडचणी संपून निराशेच्या परिस्थितीत आसलेल्यांचो तूं किरेत तूं शरती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरवसून ही म्हजी घर जाणून तुज्या अपनशेताक पत्तीने आयला देखून बश्या मगळ बाबडी नांव जायती ते सवां तुमी हांगासर निरंतर घालतात आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता आज ही जायती ते सवां आसात एकल्याक ब्रिथींग प्रॉब्लेम ते गूण जावंक 22 जाणां बरी भलायकी फोव जावं 7 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवंक 9 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरी फोव जावं 2 जाणांक डिप्रेशनांत हांव सुटका मेळोवंक 12 जाणां शिकोवंक बरी मौत उडासाची सकत जाणवाय फोव जावंक 8 जाणां कुटुंबा शांती समता रास करूंक 16 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक 2 जाणांचो बावळो दुगूण जावंक 16 जाणांच्या हातापांयाची गांठी दोगी गूण जावंक 3 जाणां रीण फारीक करून करपा मेळोवंक 5 जाणांचो जागो बऱ्या मला विकून वचोवंक 8 जाणां हमाल पिवण येता सुटका मेळोवंक एकल्या गमटेची तकलेची चिरेची दुगूण जावंक एकल्याच्या फाटीच्या कण्याचे कुशीचे बरींची दुगूण जावंक एकल्याच्या कुडीन ती सगळी गॅस्ट्रिकाची पिडा संपूर्ण ती गूण जावंक 3 जाणां तकली पडापड मायग्रेन गूण जावंक 3 जाणांच्या हातापांयाची गांठी दुखी गूण जावंक एकल्याक हाती धरले सगळे कामाच्या बीतान पंता पावोवंक एकल्यान दिता म्हणून बसयलेले पयशे ते वेळार दिवंक एकल्यान रीण दिल्ले पयशे ते वेळार पाटी मेळोवंक एकल्याच्या कृशीचेर भरपूर आशिर्वाद मेळोवंक लागलेली सगळी कीड पयस वचोवंक आनी बरी कृशी रुता जावंक एकल्याच्या बरवेला निरंतर उदक आसोवंक एका उतरप्रायाच्या आवयक बरी भलायकी कुडीची सकत फावो जावंक एका कुटुंबांत सुख संतोष समृद्धी रास जावंक युके गेल्या एका कुटुंबाच्या सन्यांक बरें काम बदलती संतोष समृद्धी फावो जावंक 3 जाणां कुटुंबाच्या सन्याक UKVची विजा बेगीन फावो जावंक एकल्याचे PUC जावन वचले शिकपाक गेल्ल्या चलयेक मदीं समाधान संतोश स्ट्रेस जावन सुटका तशेंच जिवीत नंदन करचे दिशेन वावर करूंक आनी सगळे समस्या फूड करूंक जायची कृपा आनी सगत फावो जावंक MBBS करचे तरणाट्या शिकूंक बुदवंत कांय जाणवाय गिन्यान फावो जावंक कांय सटकळ नासतना देवा पुण्याक वचोंक एकल्याक फावो जावंक 5 वर्साच्या भुरग्यान सुडाल उलोवंक जावंक दुबयाच्या एका चलयेक डिप्रेशनांत तावन सुटका मेळोवंक आनी बरी भलायकी फावो जावंक एका तरणाट्याक सुटावे कुमसार जावंक आनी बरी जिणी जियोवंक आदार मेळोवंक तशेंच 27 जाणां प्रत्येक ते साव पासून मागो विनंती केल्या तांचे खातीर आमचे खातीर जे कोणा मागतान बसयला तांचे खातीर आमी मागया देमी गेली हात उबारया सुरेश परदेवाक वर्णन जेजू क्रिस्तावाक कण्णून आमची मागणी उबारया अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया अर्गां तुका सुमिया जेजू उगडाप तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू उगडाप जेजू जेजू सुमिया आमच्या बुजवंदार आमच्या रखवंदार आमच्या बरवशा आमच्या वयस आमच्या इष्टा आमची सगळी मागणी तुका भेटून दिता सांगता तो मुखार उबारलेली मागणी तुका भेटून दिता सुमिया तुझ्या उदंड दयाच्या कापोळतीन तुझ्या उदार मनात तुझ्या बेसवानी आमकां बर सुमिया तुझे सकत लाभे कृपा लाभे बेसवा लाभे मागलेले सगळे फावो कर माध्यम मुखांतर हंगासर नोंद करता सगळे भक्तांना तुझ्या बेसवानी बर तू कसो उदार मनासो तू जर कापोळतीसो आमी उदार जावच्याक एकामेकाचे गरजा पावच्याक आमकां कृपा सगळे फावो कर सुमिया हालेलुया 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 नव्यानाचे मागणे मंदारशे म्हज्या मतीर काडो काडून म्हजो बाबार दोन बेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वयरी तूं तुज्या पस्तले पदवेन पयस उंडाय हे त्या संत आमच्या काळजाच्या कुंड्यात हांव तुका मला उलो मारता आशा सांडलेल्या बरोबर तुमचे करे तेणें तुका ते बांदिलां म्हणजे जिणेच्या घंटे घंटे म्हज्या काळजाची गोडसाण हांव तुका भेटयता
तुझ्या मोबाईल माई पासी नवा देखील तू मका मोकानात संसदासनवर आवडा पतीने तुझ्याकडे मग लपका तू मका जोन दी असे आमचे सुमिये जेजूचे महिमे होताना तुझ्या मजतीन अधिक कधी परकटलेले सावा आमेन हे गडी बरदोळे थांबया भाऊ बहिणीनं आमचे हात आमच्या हृदयाचे दवरया जायते बरेपण सांजुता देव मुखा अंतर फावो जाला हे बरेपणा सुगडास कडया धन्य देवा कमी अर्गा दिवया सो जाणांक बरी भलायकी फोव जाल्ल्या खातीर दोगा जाणांक बरी विजा फोव जाल्ल्या खातीर तेका जाणांक युके वचूंक फोव जाल्ल्या खातीर एकल्याची तकली पडा पडू मायग्रेन गूण जाल्ल्या खातीर एकल्याची गमटेची शिरेची तकलेची दूख संपूर्ण ती गूण जाल्ल्या खातीर एकल्याची पाटीच्या कणाची कुशीच्या बोरीची दुगणी जाल्ल्या खातीर उदरप्रायाच्या बाई बरी भलायकी फोव जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या कृषीचेर बेड्याचेर आशिर्वाद घाल्ल्या खातीर एकल्याच्या बोरवेलांत आशिर्वाद घाल्ल्या खातीर एका पिवसेच्या भुरग्याक एका उंचल्या शिकपाक वचोंक फोव केल्ल्या खातीर एकल्याचे सगळे स्ट्रेस उणें जाल्ल्या खातीर एकल्या रीण फारी करूंक कुरपा मेळ्ळेल्या खातीर तेका जण तकली पडप मायग्रेन गूण जाल्ल्या खातीर एकल्या हाती धरली सगळीं कामां शबीतान पंदा पावलेल्या खातीर तशें 17 जाणांक लाभलेले सर बरेपणा खातीर अर्गां दितात तांचे संग आतां आमची अर्गां गोंदत्या सर्गेंच्या बापा पुता पवित्र आत्म्या अर्गां दिव्या अर्गां तुका सुमयान जेजो अर्गां तुका सुमयान जेजो उगडाप तुका सुमयान जेजो आराधना तुका सुमयान जेजो हालेलुया 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 अर्गांचे जोगडाप जेजो आराधना जेजो सगळे काळ संबंधित सुमया आमचे तुझे वोट देन काकुळतीन आमकां बेसवानी पडलेल्यापासून मागलेले सगळे फोव केल्ल्यापासून उदार मनाचे मन सामुग्री निरंतर कुमगानी आदार फोव केल्ल्यापासून तुका महिमा तुका वरदान उगलाप हालेलुया 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 मग बाबडी आमच्या पिढीस बोणा बसो देवा लागी विश्वासान मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतल्यान आनी वरांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने सुमया सर्वेस्पर पिढीस आमच्या भाव भयणीची कस चालू करी आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्पर पिढीसाची समाज सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकट्या रसां सेवकांक पाव आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्पर सकट पात पिडेस्तांक पात ताळ्ळी आनी पातकांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा तुझ्या मनी वच्च्या पिडेस्तां जिविताची बत्ती बलके कुडी आत्म्याची गठाय दी आयक आमचे प्रार्थने सर्गींच्या बापायच्या दिसा आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची सत्य समाचारी करना सांजुताच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव कर आयक आमचे प्रार्थने सर्गींचे बाप आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारलें ते आमी तुका समर्पण दिता तुजी कशी वयता ती सत्य समाचारी कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने मुगळ बापा गांवांत तशें बरें गांवांत फोव ते काम नासतना कसं जे असल तुझ्या भुरग्यांचे तुझे दाळ दिश्ट घाल तांकां बरें काम फोव करना तांचे जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने दयाळ बाबा हो ती जिणी संगाती व संगाती मेळना आसतना कस्तोंचे आसर आमच्या भाव भयणीचे तुझे दाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणी संगाती व संगाती मेळोन बरे कुटुंबाची जीव जिवन ते देणे फोव कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशिल्ले सर काजरी जोड्यांची बिरमात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोव करन तांचो कुटुंबा संतोष सडय म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने या पुंतळाच्या वार्षिक परबे समयार आमी आशा करचे हर एका कार्यांचे तुजो भरपूर आशीर्वाद घाल तुझे सुभाम देणे निबर तुझ्या मानाक आनी महिमेक एक देखी बरीत आनी आदर्श बरीत आनी जैतवंत परब आचरण करूंक आमकां कृपा लाभय म्हूण मागता आयक आमचे प्रार्थने सुमया विविध मनशां म्हाका जायतो उपकार आनी आदारान तुवें दिल्लो आसाय आनी मुखल्या दिसांनी असलो जायतो आदार आनी कृपा फोव कर उदंड मापान उदारपणान कुमक करता दान करता सगळ्या दानीचे तुजो आशीर्वाद घाल तांच्या दानाचो वावटी सफळ येतेच मापान ताका फाटी मेळसो कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सुमया उक्रेनांत रशियांत मणिपुरांत आनी प्रत्येक रितीन इस्रायलांत तशेंच पलेस्तिनामध्ये जावच्या त्या झुजांत जायतो लोक कस्तोन आसा आनी हिंसेन कस्तोन आसा हे सगळ्या लोकांचे तुझे दाळ दिश्ट घाल मुखेल्यांनी आपलो स्वार्थ सांडून लोकांच्या बरेपणा खातीर राज्य संधानाचें सूत्र वापरन थंयसर शांती उपजोशें वातावरण कर आमची जायतीं जाणां थंयसर वावर करना आसात भद्रते ही तांकां ना बिरान तांकां आसा जायती रीण कांती गेल्यान समया फाटी येवंकी तांकां मौन ना असले संदिग्ध असल्या परिस्थितींत असल्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचे तुजो आशीर्वाद घाल तांकां बरी भलायकी फोव कर कामान भद्रती फोव कर सरापायंतली निवार झुजाची मोडां सगळीं नितळ जावन शांतीचें राज स्थापन जायशें कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सुमया मुरये पिडेस्ताचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमार आनी एका कुर्दीचे माय नमार आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलो मारताव आमी बदेशेवेचीं बाळकां ह्या तुकाच्या कोणांत आसताव आस्कार उस्कार सून आमी तुका रुदान करताव तर तमचे शके ते तुजे एका कुर्दोळे आमचेर परती आनी हे प्रदेश उपरांत तुजे कुसरें सुदीं फळ येजू आमकां दके हे देवळी हे मगळी तुला बी ओंकार मरी हे मगळ बाबडी नो पिडेस्त आमच्या बाबडी सुडास कडया
त्रिंदादी मान करूंक ह्या पिडेस्त आमच्या भाव भयणीक त्रिंदादीची कृपा मागया महिमा तुका सर्पद्वेदरा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या क्लेस पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धरलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या क्लेस पुता कित्याक तूं आमचे सकत मनुष्यासेम गंजे तितलो लानवीक चलोय आनी आमची सरपिडा गुण करून तुवें कुशिविली महिमा तुका देवा पवित्रात्म्या आमच्या बसवंदरा कित्याक तूं आमचे सरपिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया भोवदयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तांनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टोच्या तुज्या भुरग्यांचेर साकरा साकरणेचेर भक्तिंगाचेर दयाळ दिश्ट घाल तुवें रसुल्ल्यान तांकां नवो जीव दिवन छुवा बरीत कर अशें पथकांतली नितळ जावन पिडे शिडंतली गुण जावन बेगीस तांणी भलायकी जोडून फोव कर क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमेन समयेचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संसार सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमच्या सवे आसूं भोवदयाळ स्मेया बाबा तांच्या बुजवणदारा तुजी मीत में नातलेली दयाळ आमी मागता पिडेशिलेन कस्तून ज्या तुज्या भुरग्यांक तांचेर राखण म्हणून सदांच समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजणी मनावेत पयस करून एकामेका काळजाचो मुगसून शिवून तांकां दोदाधी आपल्या कश्टावरी सुदारून तुजे देन तांकां पूण बरी जालें म्हूण बगोवन दी तूं दयाळ सुमी सदां तांच्या संगात राव तांच्यातली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी तूं तुज्या पवित्र सभेन सदां सुगार्ग दिवन दीत जोची येत आनी रास वर्सलयताय ससनाच्या ससना आमेन सोमेचो आशिर्वाद मागया सर्वेस्पोर बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मायपासान आनी काकुळतेन वागोवं दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं आमेन देवाचो एकलो सपूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपल्या बसवण्या प्रमाणे संवसार सरापर्यान आमचे संगता आसा तो आमचे सोबे राबोवन तुमचें संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो राबोवन तुमकां वाट बरो तुमच्या फाटल्यान तो राबो आनी तुमची राखण करूं आमेन देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उसवडान भरले तो तुमचे थंय आसचे सर्व वायट बसपून उडोव आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आमेन आनी सर्व पदवेदार धीब बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वसोरयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे बड उपकार मुखार बाबडी ना तो थोडी मिनटां थोडी घडयो आमी सक्रामेंता मुखार कशी तेल्या सक्रामेंतान तो जेजू आमकां बेसवानी भरता आदार दिता कृपा दिता सकत दिता बळ दिता ताचें शांती समाधान ताची भलायकी आमकां दिता तर भक्तीन आराधन करया सुमेची कृपा सुमेची बेसांवा सुमेचे आशिर्वाद आमी जोडून घेवया हे तुमी कश्ट केल्यान वजन वयतल्यानो हांव तुमकां विश्व दिता म्हणलो सुमी आमकां भलायकी दिवंक आमकां समाधान दिवंक संतोष दिवंक बेसांवानी भरूंक येता ह्या सुम्याक आराधन करून गीत गावया हे देवा बापा तूं सगींच्या सरपडन तुका नमन करता हे देवा बापा तूं सगींच्या सरपडन तुका नमन करता आराधनानी वंदन करो जीवन हे आमचे समर्पिता वंदन करो जीवन हे आमचे समर्पिता ये जेजू क्रिस्ता तूं सगींच्या सरपडन तुका नमन करता वंदन करो जीवन हे आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन
करून जीवन हे आमचे समर्पिता हे पवित्रात्म्या सगींच्या सरपडन तुका नमन करता आराधनानी जीवन करून जीवन हे आमचे समर्पिता Hallelujah, 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 hallelujah. मगळ बाबा पयडीनो जेजू आमचे मदीं हजर आसा ताच्या उंड्या ह्या मासा मारिफात तसो जेजू हांगासर हजर आसा आमकां आशिर्वादान बरोवंक आमच्या जिवितांत तसो आदार गरज आसा म्हणलो तो जाणा त्या देखून दीस राती हांगासर तो आमच्या खातीर आसा आमचो इश्ट तो जावन आसा आमकां स्वागत करूंक सदांच तो हांगासर आसा कीर्तन 34 वोळ 5 थंयसर कीर्तनकार म्हणटा ताचेर नदर लाया आनी तुमच्या मुखामळ परसळटले लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी खिदींच घालची नांत वय ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ परसळटले आमचे मुखामळ मातर न्हय मुखार बाबा पयडीनो आमचें जिविताचे हर एक घटण्यो आमचो बेस आमचे खोठाम आमचो वावरू आमचो संबंद सखड परसळोवंक ताचेर आमी नदर घालुया ही दिश्ट आमच्या कुडीची मातर न्ही ही दिश्ट आत्म्याची सावंदी याजकाचो पात्रो न्हू जुवांव मारिया बियांनी तो म्हणटा हांव सोम्याक पळयता आनी सोमी म्हाका पळयता पळोवचें दोळ्यांत न्हय बगार आमच्या आत्म्यांत ताका म्हाका जेजूक आमी मेळटा बो हांव जावन आसा दाखवाल तुमी म्हजे फांटे म्हणले बरी ते दाखवलीत आमच्या फांट्यांक सकत लाभता जेजू जावन आमकां सकत लाभता ताचेर आमची दिश्ट घाल्ल्या वेळार ताचे सकत आमचे थंय वाळटा ताच्या सक्तीन आमी फळ काडूंक शकता बो उदंड मापाचें फळ काडूंक शकता बो तर आमची दिश्ट एक घडीभर सोम्याचेर आमी कोसोवया आज उदारपणाचो शेगूण आमच्या कुटुंबांत आमी नियाळ करता आसतना ह्या आमच्या सोम्यान आमचेर कितलें उदारपण दाखयलां म्हणल्यार आमी समजून घेवया उदारपणाचो जेजू ताच्या जिवितांत हर एकल्याक ताणें स्वागत केल्लें कश्टतल्यांक ताणें तांचे कश्ट उणें केल्ले पातक्यांची पातकां ताणें बक्षिल्लीं भुरग्यांचेर ताणें आशिर्वाद घालो निराशीरपणांत आसल्यांक ताणें बरवसो दिलो मरण पावल्यांक जीव सयत दिलो असो जावन आसा जेजू आमचो मोगाचो इश्ट ताचेर एक घडीभर आमी दिश्ट कोसोवया
कितनान सांगली उतरां थंयसर आसात लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदींच घालची नात. वय केदळा सोमेच्या प्रकाशान आमी परजळताव तेदळा मात्र आमची तकली सकला घालूंक आमकां जायना. पूण केदळा ताचो प्रकाश आमचे ते म्हणून जाता. केदळा ताचो प्रकाश नान जाता. तेदळा आमी अस्कत म्हणलें आमकां भोगता आनी आमची तकली पोंदाप येता म्हणलें आमी अनुभवान जाणाव. तर सोम्या मुखार आमी नांव फावो म्हणलें आमी आतां समजून घेवया. आमच्या अस्कतकायेचेर आमी नदर घालया. आमची अस्कतकाय जावं पुरो स्वार्थ वो स्वार्थ म्हज्या कुटुंबांत खरो संतोश येवंक आडखळ जाल्या. म्हजो स्वार्थ म्हज्या संबंदांत बरो संबंद जियोंक म्हाका साध्य जावूं ना. म्हजो स्वार्थ पेलो बरो जाता आसतना तें पळोवंक म्हाका असाध्य जाला. म्हजो स्वार्थ पेल्याचें जिवीत पाड करूंक शकला. म्हज्या कुटुंबांतय म्हजी अस्कतकाय म्हजें कुटाम प्रगतीक हाडूंक आडखळ जाला म्हणलें आमी समजोवया. सर्गींच्या कुटुंबांतय बाप पुत्र आनी पवित्रोत्म त्रिनाथ तांचेतय म्हजें उदारपण कितलें मापान आसलें. तांकां खरो मान गौरव दिवंक हांव शकला. नजरेचें कुटाम जेसू मोरे जुसे म्हज्या कुटुंबा खातीर एक आदर्श. त्या कुटुंबाच्या आदर्श प्रमाणे हांव जियेला. म्हजें सेस सांबार आनी एक कुटाम थंयसर उदारपणान हांव जियेला. पवित्र सभा म्हणलें आनी एक कुटाम जावं पुरो म्हजो वाडो जावं पुरो म्हजी फिरगस जावं पुरो म्हजी दियेसीस ह्या अख्खे पवित्र सभा थंयसर उदारपणाची करणी उदारपणाचें चिंताप हांवें दाखयलां. म्हजो गांव या म्हजो राष्ट्र हांगासर उदारपणान हांव जियेलां. सोम्या कडेन बक्षणे आमी मागया. सोम्या बरी उधारी आमी जावंक ना. उदारपणाची हातेरां ताणें आमकां केल्यार ह्या हातेरांचो बरो उपयोग आमी करूंक ना म्हूण आमकां भोगता. पश्चात आमी पावून सोम्याक आमी गीत गावया. आमच्या पाताक आमी वळखून घेवया. भोगोस म्हाका सोमिया भोगोस म्हाका सोमिया भोगोस म्हाका सोमिया भोगोस म्हाका सोमिया भोगोस म्हाका भोगोस म्हाका भोगोस म्हाका सोमिया हांव एक पाखी हांव एक पाखी हांव एक पाखी हांव एक पाखी म्हजेर दया दाखय
काको तुझी दाखय बोगस म्हाका बापा बोगस म्हाका बापा बोगस म्हाका बापा बोगस म्हाका बापा बोगस म्हाका बोगस म्हाका बोगस म्हाका बापा बोगस म्हाका बापा हांव एक पातकी म्हजेर काकू तुझी दाखय बोगस म्हाका बापा बोगस म्हाका बापा मुगळा सुमिया जाकेबू एक पातकी मनीस आनी आपल्या पाताक वळखून ताचे थावन मुक्तपण जोडूंक तूं आशेतलो आनी तुका पळोवंक तुज्या परसळान बरोवंक समाधानाचें तेणें जोडूंक तो रुमडीच्या रुखाक चडटा आनी थंयसर तुजे आनी ताचे दोळे एकामेका मेळटात. जाकेबा, आज म्हाका तुज्या घरा येवंक जाय. ही उतरां पातकी जाकेबाक कितली खुशी दिवंक शकली. ताचें जिवीत परिवर्तन जावंक शकलें. जेदू ताच्या घरा गेल्ल्या वेळार परिवर्तनाचो संकेत जावन सोम्या जें कितें हांवें नश्ट केलां 4 वांट्यांनी हांव भरती करतलो. आनी सोम्याची अपुरबायची उतरां आयचे दिसा ह्या घरा बाचाबी आयल्या. मोगाळ बाबा पयलीनो तीस बाचावी तुका आनी म्हाका तसो जेसू दिता. केदळा आमच्या पाताक वळखता हांव, केदळा खालतेपण आमचें तें येता, केदळा ताच्या सक्तेर मात्र जिवोवंक आमी सकता म्हणलें चिताप आमी घेता हांव. ह्या वेळार जेजू आमच्या काळजाक येवन तो म्हणटा आयचे दिसा ह्या घरा बाचाबी आयल्या. आयचे दिसा बाबा आनी भयणी तुका बाचाबी लाभल्या. आयचे दिसा हांव तुज्या काळजांत रास करता. तसो जेजू आमकां आशिर्वाद बरोवन दी म्हणून आमी मागया. आनी आतां पवित्र उदक आमचेर आतां शेणयत आसतना हीच बगणां हीच चिंतनां आमची जावन दीत. सर्व सौदिता सगळंच म्हाका सोडवून दारा हांव समर्पिता. सर्व सौदिता सगळंच म्हाका सोडवून दारा हांव समर्पिता. सगळंच जेजूक समर्पिता. कुशीन सर्वांक वोगसिता. सदांच नोकर ताचे पातये ताचे थंय हांव जियेता. सर्व सौदिता सगळंच म्हाका सोडवून दारा हांव समर्पिता. सोम्याक आमी
अर्घां दिवया सम्यान उदारपणान कितलें आमकां केलां जेजून तसो जीव आमचे खातीर भेटयला खुर्साचें मरण आमचे खातीर तो मेला येवकारिस्त ताणें आमकां दिला याजक ताणें आमकां दिला पवित्र सभा ताणें आमकां दिला दिसपडटो ग्रास आमकां फावो केला वावर करूंक अवकाश ताणें आमकां दिला भलायकी ताणें आमकां दिला खुटाम ताणें आमकां दिला भुरगीं बाळां ताणें आमकां दिला सेस सांबार बरें इश्ट ताणें आमकां दिला सक्कड ताणें आमकां दिला हांव जावन आसा वाट तरेन जिवीत ह्या संवसारांत त्या वाट्यांतल्यान बसून सत पाळून ताचें जिवीत आमी जिवन सासणाक वचोंकय ताणें आमकां शिकयलां आनी आमकां आदार दित आसा तसो जेजू इतलें पुरा केल्लो आमी हर एकल्यांनी आमच्या जिवितांत ताणें केल्लें बरेंपण वळखून आमी घेवया आनी अर्घां आमी दिवया तुमची जाप अर्घां तुका सोमियान जेजू अर्घां तुका सोमिया जेजू आराधन तुका सोमियान जेजू आराधन तुका सोमिया जेजू महिमा तुका सोमियान जेजू महिमा तुका सोमिया जेजू प्रणम तुका सोमियान जेजू प्रणाम तुका सोमिया जेजू जय जय तुका सोमियान जेजू जय जय तुका सोमिया जेजू जेजू हांव तुजो मोग करता जेजू, हांव तुजो मोग अर्घां तुका सोमियान जेजू जेजू हांव तुका आराधन करता अर्घां तुका सोमियान जेजू हांव तुका प्रणाम करता अर्घां तुका सोमिया जेजू जेजू हांव तुजी स्तुती गायता अर्घां तुका सोमिया जेजू जेजू हांव तुका होगळसिता अर्घां तुका सोमिया जेजू जेजू हांव तुका अर्घां दिता अर्घां तुका सोमिया जेजू जेजू हांव तुजेर विश्वास दवरता अर्घां तुका सोमिया जेजू जेजू हांव तुजेर बरो बसता अर्घां तुका सोमिया जेजू जेजू हांव तुजो जाता अर्घां तुका सोमिया जेजू जेजू हांव तुजो पाटलाव करता अर्घां तुका सोमिया जेजू जेजू हांव तुजी सेवा करता अर्घां तुका सोमिया जेजू जेजू हांव तुजी खुशी करता अर्घां तुका सोमिया जेजू जेजू हांव तुका वाखणता अर्घां तुका सोमिया जेजू आमची खासगी अर्घां सोम्यान आमकां बरें केल्लें बरेंपण आमच्या मोती दस आमी सोम्याक अर्घां दिवया सोम्याक अर्घां दिवचें गीत आमी गावया तळय पेटून गावया रसना रत्न वाढूया सगळे आमच्या सक्तीन गावया भक्तीची ती कीर्तना तळय पेटून गावया रसना रत्न वाढूया सगळे आमच्या सक्तीन गावया भक्तीची ती कीर्तना हालेलुया 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 पत्कतावन सुडका दिवंक संसाराक आयलो पत्कतावन सुडका दिवंक संसाराक आयलो सगीचोत दरवटो आमकां मुक्त केल्लो सगीचोत दरवटो आमकां मुक्त केल्लो हालेलुया 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 हालेलुया
कीर्तनांत तो असा कीर्तनात ऐकता कीर्तनांत तो असा कीर्तनात ऐकता पत्का आमची बक्षिता इष्ट आमच तो जता पत्का आमची बक्षिता इष्ट आमच तो जता हालेलुया 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 तळी पेटून गाऊया रत्न रत्न वाढूया सगळे आमचे सत्य गाऊया भक्तीची ती कीर्तना तळी पेटून गाऊया रत्न रत्न वाढूया सगळे आमचे सत्य गाऊया भक्तीची ती कीर्तना हालेलुया 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 बुशया देवाचे बुथर सामातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 20 थंयसर दाका मुळ्यांतल्या बोबड्यांची वपार ही तुमी जाणांत एक धनी बोबड्यांक सोदून वेता सकाळींचो वेळ 8 वरां 9 वरां म्हणटा आमी थंयसर पेंटेक वेता असल्यांक आपूण हाडटा उपरांत 11 वरार वेता असल्यांक आपूण हाडटा 12 वरार वेता 3 वरार वेता आनी सुरू 9 वरार कामाक आपयल्यांक तो म्हणलो कितली मजुरी म्हणून आमी 500 रुपया म्हण धरया 500 रुपया दिता म्हणून ओपले उपरांत तितलेंच ताणें बसयलें आतां मजेर दिता आसतना ताणें निमाणें ताणें सुरू केलें सांजेर 3 वरांक आयिल्ल्यांक 500 रुपया दिले ताच्या उपरांत आयिल्ल्यांक पयल्या आयिल्ल्यांक ताणें 500 रुपया दिले आतां सुरू आयिल्ले चिंतलें ओ तांकां चड दिल्यात तांकां 500 दिल्यात आमकां चड मेळटले म्हणून 3 वरां आयिल्ले आनी सकाळीं 9 वरां आयिल्ले व्यत्यास पळय कितलो आसा म्हणून पूण सकाळीं सुरू आयिल्ल्यांक तितलेच दिले आनी ह्या वेळार ते सुरू आयिल्ले ते म्हणाले आमकां अन्याय तुवें केला आमकां दिल्लेटलेच तर तांकां तुवें दिलां न्ही ताणें केल्लें काम उणें आमी सकाळीं थावन त्या वताक काम केलां तुवें अन्याय केलें आनी ह्या वेळार तो धनी अशें म्हणटा तुका दिल्लें तितलेंच हांवें निमाणें काम धरल्या की दिवची ती म्हजी खुशी तुका 500 रुपया दिवंक ओपरलोय 500 तुका हांवें दिल्यात आनी मागीर कामाक आयल्या की हांवें 500 दिल्यात ती म्हजी खुशी म्हज्या दुडवाचेर तुका म्हाका अधिकार ना कितें म्हजो दुडू हांवें कश्ट काडुल्लो हांवें ताका दिल्यात म्हाका अधिकार ना गे म्हज्या दुडवाचेर आनी हें भोव गरजेचें आनी वा म्हजें उदारपण तुज्या दोळ्यांक तोपता हांव इतलो उदारी जालो तुवें उदारपण समजचें आसलें तुका दिल्लें तितलें तांकां हांवें दिलें जाल्यार तें म्हजें उदारपण म्हाका बाबा भयणीनो ही एक वपार देव कितलो उदारी म्हणलें हांगासर आमी समजत आहात पूण देवाच्या उदारपणांत आमकां ह्या तें समजूंक आमचें तें उदारपण ना जर तर तो सुरवेर कामाक आयिल्लो ताका 500 रुपया दिता म्हणून ताणें ओप्पेगी दिल्ली आनी ताच्या की चड उरल्यांक म्हळ्यार उणें काम केल्ल्यांक तितलीच मजुरी दिल्या जाल्यार ताचें उदारपण ताणें मेसवाचें आसलें तूं कितलो बरो धनीन तूं आनी एकल्याचें कश्ट जाणा आसचो तशें ताणें सांगूना न्ही कित्याक तांचे थंय
तसले उदारपण नातल्लें काळजाचें उदारपण नातल्लें आमी भोवशा त्या कामगारा परी जावं पुरो म्हूण म्हाका भोगता देवान आमकां कितलें दिलें आसा थोडे बोटी आमी आनी एकल्याक कंपेर करता ताका देवान चड दिलां म्हाका उणें दिलां पूण म्हाका हें दिल्लें हांव वळखून घेना म्हजें जिवीत सारूंक म्हाका देवान दिल्ली तेणी पुरो एकल्याक 5 एकल्याक 2 एकल्याक 1 तेणें दिल्यार एक तेणें दिल्लें ताका जिवंक साध्य आसा पुरो पूण थोडे फावटी आमचें जिवीतच आमी कंपेर करूनच आमी पाड केल्लें आसा सगळें जिवीतच आमी कंपेरच करचें देवान ताकाच चड दिलां म्हाका दिवना म्हाका दिवना म्हाका दिवना पूण म्हाका दिल्लें कितल्या प्रयत्न करून तें वाडयलां तें म्हज्या मतींत ना तें देखून आज आमी जेजू मुखार आमी आसा पळय जेजूचें उदारपण आमी वळखून घेतलां ताचें उदारपण आमी आमच्या जिवितांत जियोंक आसा आनी आमी हेरां मुखार आमी उदारी जावंक आसा हें उदारपण आमच्या मोतयेंत येवंक आसा मागीर करण्यांत येवचें त्या देखून आमच्या मोतयेंत केदळ उदारपण आसा गी तेदळ आमच्या काळजांत उदारी आमी जाता कोणाक आमी कुमो करता आसतना ते काळजाचो गूण आमी दाखोवचो न्ही गे आमी पेल्या तें बिरमोत आमी पावता आसतना आमी चिंतना आमी कितले पयशे दिता घेवन म्हूण ताका दिता आमी दिल्ल्यान आमकां कांय बेजार येना मोतयेंत आमी चड चिंतना बोगणांत आमी दिता म्हळ्यार काळजाक संबंद जाल्लें तें त्या देखून आज सोम्यान आमकां केल्लें तें उदारपण आमी वळखून घेता आसतना आमी देवा मुखार आनी पेल्या मुखार काळजांत उदारी जावंक आमी प्रयत्न करया आज विशय जावन आसा आमच्या कुटुंबाचो त्या देखून आमच्या कुटुंबांत कितलें उदारपण आमी दाखयता तें गरजेचें सोमी आमकां उदारी जावंक आज आपयता त्या देखून आमचें तें कसलें उदारी जावंक आडखळ आसात ही आमी वैयक्तीक जावन समजूंक आसा आमच्या घरा आमी येता आसतना आज उदारपणाची हातेर आमी जावया आमच्या घरांत आसल्यांक आमी काळजा मनान आमी बदल्ल्या म्हणलें आज आमी दाखोवंक आसा हो जेजू उदारी आमकांय उदारपणाच्या वाटेंतल्यान सोमको कुमो करून दी म्हणून आमी मागया दिंबी घालया जेजू आमकां ताच्या उदारपणांत बरोवन दी म्हणून आमी एक घडीभर नियाळ आमी करया आमच्या कुटुंबांत आमचो संबंद दादलो स्त्री आवय बापूय ह्या संबंदांत कितले उदारी आमी जाल्या काजाराच्या दिसा सोम्या मुखार आमी भास दिल्ली ह्या काजार जाल्ल्यानी भास दिल्ली सुखांत तशें दुखांत पिडेंत तशें भलायकेंत विश्वासी रावतलो विश्वासी रावतली आमच्या संबंदांत उदारपण आमी दाखयलां गी हो लग्नाचो बेस एक संस्कार ह्या संस्कारांत देव हजर आसा देवाची कृपा आमकां मेळटा म्हज्या जिवितांत ह्या परपणे हांव जियेलां गी म्हज्या काजारी बेसांत जेजूक हांवें सांगाता घेतलां गी ह्या स्वार्थांत हांव जियेलां कितलीशीं काजारी जोडी आज तुटून वेतात कित्याक जेजू त्या बांदांत ना केवल सामाजीक म्हणले बरी एक दादलो स्त्री जियेता जाल्यार तांकां जिवंक जायना म्हणल्यार आमी जाणा स्वार्थ थंयसर आसता केदळ उदारपण थंयसर आसा त्या दळा थंयसर एकामेका पोंदून जिवंक जाता आनी एकामेका दिवंक घेवंक तसलो अनुभव आमकां येता वडिलां आनी भुरगीं वडिलां आपल्या भुरग्यांतय
कितले उधारी जावन आसात. ल्हान भुरग्यांक मोग जावंक आसा, ल्हान भुरग्यांक वेळ जावंक आसा, ल्हान भुरग्यांक समजोवची एक नीत जावंक आसा. चुकोवन पडले वेळार तांकां तितवनचें असले उदारपणू आवय बापायनी दाखयलांगी. कितलेशा भुरग्यांच्या जिवितांत समस्ये येवचेच ल्हानपणांत तांकां जाय जाल्लो मोग मेळनातले बरबी, तांकां वेळ दिनातले बरबी, आनी ते समस्ये व्हड जातना भुरग्यां तें आसात. भुरगीं बिजोड आपापेंच जायनात, बिजोड जावंक कारणांय आसात. बिजोड जावचें म्हळ्यार तांचे तें सकत ना, तें भियेतात. कित्याक भियेतात? तांकां ल्हान आसतना जाय दिवंक आसलें तें सकत ह्या थैर तांकां नातल्लें. त्या देखून भुरगीं बिजोड जातात, युवक युवती बिजोड जातात. सोम्या मुखार आमी आसाव, सोम्या आमकां भुरग्यां बाळान थंय उधारी जावंक कुमोग करून दी म्हण आमी मागया. कुटुंबांत उदारपणाची सेवा ना जाल्यार कुटाम ना. आमचें कुटाम एक हॉटेल न्ही. हॉटेलाक आमी वेताव, जेवताव आनी पाटी येताव. कुटाम एक हॉस्टेल न्ही. हॉस्टेलांत भुरगीं शिकतात आनी पाटी येतात. कुटाम एक आस्पत्र न्ही. थंयसर भलायकी मेळ्ळ्या उपरांत आमी पाटी येताव. पाटी खंय येताव आमी? आमच्या घरा येताव. तें विशेश मोगान बरयल्लें. त्या देखून आमचें कुटाम आमकां मोगाचें. आमच्या कुटुंबांत सेवा, आवय बापूय भुरग्या बाळांची सेवा करतात. भुरगीं उतर प्रायक पावल्या आवय बापायची सेवा करतात. सेवा ना जाल्यार कुटाम ना. त्या देखून कितली सेवा उदारपणान हांवें दिल्या. थोडे फावटी आस्पत्रेंत आसल्या कुटुंबाच्या सांद्यांक पळोवंक थोड्या कामागारांक आमी दवरतात. ते कामागार तांकां सांबाळ, पयशे मुख्य, सेवा मुख्य न्ही. पूण आमच्या कुटुंबांत आमी पयशे पळयनाव. एका आवय भुरग्याची जतन घेता जाल्यार ती सांबाळ पळयना, सांबाळ इसारिना. तो जावन आसा नीज सेवा. एक दादलो कुटुंबा खातीर वावर करता जाल्यार ती सेवा, तो प्रतिफळ आशेना. असली अपुरब्याची सेवा आमच्या कुटुंबांत आसूंक जाय. उदारपण ना जाल्यार सेवा दिवंक जायना म्हणलें तुमी जाणात. सेवा दिवच्यान उधारी जावंक सोम्या कडेन आमी मागया. सोम्याने सांगलां, सेवा दिवंक हांव आयलां, सेवा घेवंक न्हय. सोम्याचे शीस आमी जाल्ल्या वेळार सेवा दिवच्यान आमी मुखार आसूंक जाय. सेवा दिवच्यान उदारपण आमी दाखोवंक जाय. आमचो संबंद कुटुंबांत मूळ जावन आसा. संबंद दादल्या आनी स्त्रिये मदें, संबंद आवय बापूय आनी भुरग्यां मदें, संबंद रक्त संबंद म्हणटा आमी सैऱ्या मदें, संबंद गरजेचो. म्हज्या संबंदांत उदारपण हांवें कितलें दाखयलां. आजकाल माध्यमा मारिफात आमी मस्त अशीर चिंतपाचें जालां. हाच्या माध्यमाचो फळ जावन आमी एक सुरे जावंक आशेताव. ते समान म्हळ्यार आमी जाणाव. कुटाम संबंद आमकां हर एकल्याक गरजेचो. ही आमची भलायकी बरीत वाडावळ म्हळ्यार आमी जाणाव. आजकाल कुटुंबांत जावचे समस्ये प्रत्येक जावन भुरग्यांतय आनी युवक युवतींतय माध्यमाचो प्रभाव आसले वरवीं थंयसर संबंद अस्कस जाता. भुरगींच आवय बापायक लेखिनांत या तांचें मार्गदर्शन घेनात. कित्याक अस्कत संबंद. म्हाका बाबा भयणीनो,
कुटुंबां संबंद अस्कत जाता आसतना आमचे कुटुंबां अस्कत जातात म्हळ्यार आमी जाणा पळोव त्या देखून सोम्या मुखार आमी खलतेपणी मागया संबंदांत आमी उधारी जावंक आवय बापायनी एकामेकाक उधारपणान मोग करता आसतना तांणी भुरग्यापणाचो उधारपणान मोग करूंक सोम्या कडेन आमी मागया संबंध समारामध्ये संबंध कामाच्या थळार संबंध आमच्या जिवितांत आमी उधारी जावन पयल्या उपकाराचे जावन जिवंक सोम्ये कडेन कृपा आमी मागया मगळ भाव भयणीनो आमी कडेन बसया हांगासर सोम्या पळय आमी आमचो सोमी आमचे मदें हांगासर आसा कश्ट तेल्यांक आदार दिवचो सोमी रडतल्यांक बुजवण दिवचो सोमी विविध कश्ट नश्टांक वळख जाल्यार सुटका दिवचो सोमी आमच्या मदें आसा तो आमकां पळयता येयात तुमी कश्ट तेल्यान आनी वजन वयतेल्यान हांव तुमकां विशव दिता उदारपणां दिता तो म्हणटा म्हाका तुमी भांगार रुपें धन दिरवे दिवचें नाका प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. पुंक्याक म्हाका मेळ्ळां पुंक्याक तुमकां दिता तुमी पुंक्याक दी जाय देवाच्या आशिर्वादान जोडी जाय देवाची भलायकी जोडी जाय देवाचें समाधान जोडी जाय आनी तें हेरां मायकाक दी जाय देखून हे घडी भर आमच्या आतां आमच्या अर्द्याचे दवरया दोळे धांपया समर्पण करया ह्या वखदां तुमचे कुडीचे समर्पण माताच्या केसांतून पांयाच्या नक्षे पर्यंत तुमची कूड तुमचे कुडींतली सगळी पिडा शिडा तुमची खंत बेजाराई दूख वळवळे सगळे सुमयेच्या पांयां तळा समर्पया कित्याक म्हळ्यार सुमी म्हणटा हांव तुमकां समाधान दिता हांव तुमकां विशव दिता दैत्य पटी आमच्या जिवितांत कश्ट खंत बेजाराई दूख आसा थोडी बडी आमी म्हणटा जिणयेंतल्या गडीतांत एक सूर हांव जाला निरासपणांत ताव आसा तुज म्हजो बरवसो दी तूं म्हाका आसरो बुजवण म्हज्या आत्म्याचो म्हणून आमी म्हणटा सोमी आमच्या आत्म्याचो बुजवण सोमी आमच्या कुडीची भलायकी सोमी आमच्या मतीचें समाधान हे मागून घेवया हे मागून घेवया हे मागून घेवया देखून सगळे आमचे कश्ट खंत बेजाराई दूख सोमयेच्या पांयां तळा समर्पया सोमी आमकां हे वखदां आपडटा आनी गुण करता ताची दैवी सकत आमच्या शिरांनी वळयता हे संदर्भार सगळे आमचे जिवीत ताका समर्पया तुझे जिवीत तुझ्या पांयां तळा समर्पिता सोम्या सांडून पत्की झिणी सांडून पक्की चिणी नितळ म्हाका तूं कर सोम्या नितळ म्हाका तूं कर आनी तूं घे सोम्या घे तूं म्हाका गे सोम्या गे तूं म्हाका जिवीत म्हजें जिवीत म्हजें दिता तुका दिता तुका घे सोम्या गे सोम्या घे तूं म्हाका गे तूं म्हाका कूड म्हजी कूड म्हजी दिता तुका दिता तुका जिणयेंतले गडीतांत पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार निराशी जाता सोम्या खंत बेजार आयिल्ल्या वेळार एकसुरो जाता कंगल जाता हे संदर्भात तूं म्हजो बरवसो तूं म्हणटा चंचल जाय नाका कंगल जाय नाका हांव आसा तुजे सांगाता देखून सोम्या म्हाका बुजवण दी म्हाका भलायकी दी म्हाका समाधान दी तप्त दी तुजे बेसवांनी बर म्हण मागी जिणयेंत
तुगेल्या घडीतून एकसूर हांव जाला निराशपणांत हांव आसा तुजो म्हजो बरवसो दी तूं म्हाका आसरो उजवण म्हज्या आत्म्याचो गे सोम्या गे सोम्या गे तूं म्हाका गे तूं म्हाका जिवीत म्हजें जिवीत म्हजें दिता तुका दिता तुका गे सोम्या गे सोम्या गे तूं म्हाका गे तूं म्हाका कूड म्हजी कूड म्हजी दिता तुका दिता तुका गे सोम्या गे सोम्या गे तूं म्हाका गे तूं म्हाका पिडा म्हजी रास म्हजी दिता तुका दिता तुका गे सोम्या गे सोम्या गे तूं म्हाका गे तूं म्हाका रोग म्हजे म्हजो दिता तुका दिता तुका हालेलुया 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 अब मारिया हालेलुया 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 उला मारा सम्या भवत्त उला मारा हालेलुया 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 उला मारा भवत्त उला मारा सम्या आमचा समय आमच्यामध्ये असा गुण करतो समय व्यसने दिवस समय व्यसवाने वर्ष समय आशीर्वाद दिवस समय आमच्यामध्ये असा समयाचे सगळे भक्ती तुझा आशीर्वाद झाले तुझी गुणकाची दैवी सगळ्याचे शिरा वळे सम्या तुझ्या पवित्र रक्तातून नितळ कर तुझ्या नावांत करून तुझ्या नावांत आशीर्वाद दे सम्या सगळ्या माध्यमातून कारण सारा दान करता तुझ्या व्यसवाने वर गुणकरची सगळ्यात नवय गुण पलावा सम्या टच हालेलुया 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 पकड बाबणीनो पवित्रलाची मागणी आमी करतल्या सुमेची गुण करची सगळं तुमच्या शिरांनी वळखता वगतली सुमेची गुण करची देवी सगळं तुमच्या शिरांनी वळतली सुमेसो स्पर्श तुम्ही जाणा जातल्यात बवर्तान हे वक्ता हांगासर या आनी या पवित्रतेलाचे मागणी घेया समयाचो अनुभव करा हे वक्ता पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गायता पवित्रज्ञा देवोने मोचे तूं देवोने उजवाड तुजो फांकोके मोचे तूं जीवके हे पवित्र आत्म्या मुझे देवाने मुझे जीवित नंदन करू समी ज्योतीच्या सत्यानं सगळी मुझे पिढातून नितळ करून मागे पवित्रज्ञा देवोने मोचे तूं रावोगे उजवाड तुजो फांकोगे मोचे तूं जीवगे संसार पातकाक पडताना अज्ञानची शिकय दिवसाक पातकाक नाडताना सतान झुजो शिकय आकार मोसर दोस्ताना कलते पण तू लाभय वांकडी चिंतना येताना बरे चिंतून शिकय पवित्र
ಬಲಬಲಂದಲಲಯ್ಯ Hallelujah. യേശുവേ 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 സ്തോത്രം ഗാഞ്ചേസു Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Adore you, Jesus. Hallelujah. 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 Shadala balabalandalayya shadalayya. Jezo jezo David ka puta Maria klanje ka puta तुझे पुत्र की देवी सेवक बनाई. ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ಮುಟ್ಟಿಕೊಂಡಪಡಿ ಯೇಸುವೆ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಕೊಂಡಪಡಿ ಯೇಸು. Touch and heal us, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. ಉಲಮರ ನಿರಂತರ ಉಲಮರಾದ ಬಾತ್. Hallelujah, 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 hallelujah. अर्कान चेजो ग्लब चेजो आराधन चेजो संगले कल संबंधित समय तुम बहुत तो देव हमारी प्लसो हम केवल प्लसो देव हम का गुण करते हैं आशीर्वाद देते हैं सवारी बढ़ता है तुमका समय मत का सवारी जाऊँ लब शदल बल 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 दल लइया हला शदल लल शदल लइया हला touch touch heal us Lord hallelujah 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 शदल बल बल दल लइया अपन अपन चेजो गुण कर चेजो यीशु यीशु पड़ी यीशुवे ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಪಡಿ ತಕ್ಷಣಿಕೀನ ಶದಲಲಲಲಲಯ್ಯ ಹರ 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 ಹalleluya hallelujah 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 amen hallelujah Hallelujah, amen. Hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 somya gun keram ka. कर जेसु गुण कर जेसु सुड़का लाभ हालेलुया हालेलुया हर गांधु का सुमियान जेजू अगलाब का सुमियान जेजू स्तुति का सुमियान जेजू आराधन का सुमियान जेजू सुमिया सोन बोगम गंजालो जल्या जोतालियो सुमिया पडिया जरन praise the lord hallelujah 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 सुमिया सो आशीर्वाद घेऊंगा भी अंगीत येते वडा सक्रामेंट ये द्यावडा Sacramenta sastangaman kuruya purvilyatya rupa badlak navyoriti atarya salvan vecha Sattvishvya Bhavartaji Bardivya Zashe Baba Tashe Puta Ullasani Stuti Sa Padvi Mahima Sasna Sasnak Eka Sarya Asita
धनगराची उतरां ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ परसळटले. सोम्याचें बेसाबू आमचें मुखामळ, आमचें जिवीत, आमचें कुटाम, आमचो संबंद, आमचो वावरू सर्व परसळोवन दी म्हणून आमी आशेवन सोम्याचें बेसांव घेवंक आमकां आमी तयार करया. प्रार्थुया. ये देवा विचित्र साक्रामेंता खाल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जी येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. उभी राहूया. सदैव जावं सोम्याचें नांव आता आणि सदा सर्वदा आता आनी सदां सर्वदा सदैव जावं सोम्याचें हाचो पर्यंत 3 पटी वडल्यान सांगता. सदैव जावं सोम्याचें नांव आता आणि सदां सदैव जावं सोम्याचें नांव आता आणि सदां सदैव जावं सोम्याचें नांव आता आणि सदां आता आनी सदां सर्वदा सदैव जावं सोम्याचें आता आनी सदां सर्वदा सदैव जावं सोम्याचें आता आनी सदां सर्वदा सदैव जावं सोम्याचें सदैव जावं सोम्याचें नांव. आता आणि सदां सर्वदा हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. जीवनाचेर आशीर्वाद मागया. सोम्याचें नांव आमचो आधार. ताणे रचला सर्ग आनी सर्वेस्व संसार तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुवें सारकींच्या भोवमुगाळ बापा आमी तुका अर्गां दिता. नव्यानाच्या 7व्या दिसा ह्या पुंतळार येवन ह्या नव्यानाची मीस पेटोवन नवें करून सक्रामेंताच्या आराधना मुखान तुजी भरपूर बेसांवां जोडूंक फोव केल्ल्या पासून तुका आमी अर्गां दिता. पावलो पासून तुका आमी अर्गां दिता. सगळे दिवस स्तुते पासून तुका आमी अर्गां दिता. आतां आमी जेवणाक तयार जाल्या सोम्या. हे जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण तयार करून दान दिल्या सुमेश दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जेवण तयार करून वावंट काडलेल्या ल्हान फूल वाड्याकारांचेर तांकां कुमक केल्ल्या सुमेस्तान तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या वावंटीस आनी कुमकेचो फळ येतीस मोपाल ताका फाटी मेळोसो कर सोम्या. हें जेवण जेवताना आमच्या वडावळीच्या हें जेवण जेवताना आमच्या वडावळी खंडीत उपकारता. आमचेर तुजें बेसांव घाल. आमी आत्म्याच्या वडावळीच्या कणा खातीर निरंतर वावरूंक तुजी कृपा आमकां लाभय. कारण जेवण नासतना कश्ट दिल्या भाव भयणी सोड आस करता. उदार मनाच्या मनशा मुखांतर तांकां येतीस काण जेवण फावो कर म्हूण आमी मागता. हें आमी मागता तुज्या पवित्र नांवान जो जी रास करता सस्ताच्या सस्नाक आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मगळ बाबडीनो आतां निमाणें गीत जाल्या उपरांत तुमी मिनी हॉलाक जेवणाक वयचें. थंयसर जेवण तुमी दादोशी जेवचें. जेवण जाल्या उपरांत तुमी घरा वयचें आनी फाल्यां परत नवेनाक येवचें. सकाळीं 10:15 वरार तेर्स उपरांत मीस नवेन सक्रामेंताचें आराधना आसा आनी उपरांत पुरवां सांजेर बेसपाची सेरेमनी ताच्या उपरांत फेस्ताचें कार्य सगळ्याक येवन सुदारस जय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. सांगात आसा तुमकां कोणा वॉशरूम वचूंक जाल्यार वॉशरूम आसात थंयसर तुमी वॉशरूमा वापरचें. पूण उदक पाड करचें न्ही. तुमी पळया टॅप उक्तेन दवरून वयचें वाल उक्तेन दवरून वयचें न्ही. तें तुमी बंद आसा पळयचें आनी सहकार दिवचें. पिवच्या उदकाची मांडावळ थंयसर मुखार भितर रिक्ताना आसा थंयसर हात धुवचें तोंड धुवचें न्ही. मुखार तें सगळें तुमी बरें करून सांबाळचें. तुमकां समेस्तां परत देव बरें करून म्हणटा आसतना सगळ्या मिसांत नवेनांत सक्रामेंताच्या आराधनांत भोवभक्ती बडी वांटली जाल्यार तुमकां हर एकल्यांक अभिनंदन पडयता. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी तुमच्या खातीर सदांच मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं. निमाणें गीत ताळयो. सोम्या हांव येता तुका अर्गां दिता तुजें नांव गाता माया मोगान हांव जियेता. सोम्या हांव येता. सोम्या हांव येता तुका अर्गां दिता तुजें नांव गाता
माया मोगान हांव जियेता मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दिव आमकां भगीन क्रिस्ताचे कृपेनी आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमेन.